करताव नामा भुरगीं तुजी आमी सांगता मेळो सोम्याची स्तुती बुकान पान संको 173 भवताच्या पोयनारासा आधार माये तू सो मागता भवताच्या पोयनारासा आधार माये तू सो मागता जातू आमची मोगाळ आवड जातू आमची मोगाळ आवड जेजू सरशी आमकां पाव जेजू सरशी आमकां पाव ये माये करताव नामा भुरगीं तुजी आमी सांगता मेळो ये माये करताव नामा भुरगीं तुजी आमी सांगता मेळो नितळतें मोळ निर्मोळची नितळतें मोळ निर्मोळची मागून धाड ती आत्मीक देणी मागून धाड ती आत्मीक देणी क्रिस्ता मोगान आमकां वाग क्रिस्ता मोगान आमकां वाग सर्गा राजाक आमकां पावय सर्गा राजाक आमकां पाव ये माये करताव नामा भुरगीं तुजी आमी सांगता मेळो ये माये हांव नामा भुरगीं तुजी आमी सांगता मेळो प्रेज द लॉर्ड सगळं म्हणया त्या लो म्हणटात मोरयेक बेन दिसना ये माये करता नामा भुरगीं तुजी आमी खंय मेळ्ळ्या सांगता मेळ्ळ्या बोवा पुरबायचें गीत आमी म्हळें ये माये आनी मुखल्या दिसांनी ह्या बुकांत आसता एक गितां शिकोवन सोम्याक आमी होगळापू अर्गां दिवचें आनी मोरयेक आमी होगोळचें प्रेज द लॉर्ड सगळं म्हणया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू महिमा तुका जेसू म्हज्या आईच्या वांजेलांत आमी केदाळे मातयेवाच्या 5व्या अवस्वरांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत पयलें आयकोवचें कितें दोंगरा वयल्या प्रसंगांत पयलें आमी थंयसर शिकोवन आसा 8 भागी न्हय गे ते 8 भागी आज ही आनी एक भागी जेजू सांगता आनी तें जावन आसा थंयसर एकली स्त्री म्हणली व्हडल्या ताळ्यान आपल्याचे कुशीन तुका वयली तुका पाणोवन दिल्ली आवय कितली भागी आनी तोवळ जेजू म्हणटा कितें हाच्या की देवाचें उतार आयकोन तें पाळटात ती 6 भागी प्रेज द लॉर्ड सगळं आमी म्हणया प्रेज द लॉर्ड आमी सांगता म्हणया हाच्या की व्हडल्या म्हणया हाच्या की देवाचें उतार आयकोन तें पाळटात ती 6 भागी म्हाका नाम आयिल्लें त्याच खातीर न्ही देवाचें उतर आयकोन तें सोडूंक न्ही बगार तें पाळच्या खातीर देखून एक सोम्याक आमी अर्गां दिवन सगळं आमी ताळयो पेटया आमी मस्त देवाचें उतर आयकत हांव मातेव मार्क लूक सुवांव हांसूं देवाचें उतर जेजूचें उतर भरपूर मापान आमकां मेळटा आमी तें उतर आयकत हांव आनी त्या उतरान आमकां दादोसकाय मेळटा जिविताची कृपा मेळटा कित्याक जेजून म्हळां ताच्या उतरा मुखांत हांव सावन आसा जिवीत मुखार वचून म्हळां हांव सु जिवीत आसो वंडो देखून तेच देवाचें उतर आयकोन आनी तें पाळटात ती भागी म्हाका आमी भागी पूण जी कोण पाळनात ती भागी म्हूण जेजू सांगना देखून एक घडी बरो आमचो आतां आमी जोडया
आनी सांगाता मेळो न्हू त्याच सम्याक अर्गां दिवया म्हणया हालेलुया हालेलुया सगळं म्हणे हालेलुया अर्गां तुका बापा अर्गां तुका जेसू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या सगळं आमचे ताळे उबाल म्हणया अर्गां तुका बापा अर्गां तुका बापा अर्गां तुका जेसू अर्गां तुका जेसू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या म्हाका ह्या दिसांनी इस्रायल थंयसर आमकां जाणा सगळां जाणा भुरगीं सकट जाणा इस्रायलान थंयसर कितें जाता झगडें जाता मिसायल सोडटा क्षिपाणी आनी मस्त सोल्जर ते सकट कितें करता ते झगड्यार आसा ह्या दिसांनी पूण सर्वेस्परान दिल्ली बसावणी आमी मुख्य तरान आमी पाळूंक जाय आनी आमी बसावणी ती भावार्थान पातयेवंक जाय 40 ओळ एक अवसर म्हणटा आमी हें गीत गावच्या पयलें वर्ती आमच्या देवाक नांव व्हरच्या पयलें त्या देवान केल्ली बसावणी हांगासर आसा इसाया प्रवादी 43 chapter 1 आमी तें सांगाता म्हणूंक जाय कितें म्हणलां तर आतां सर्वेस्पोर अशें म्हणटा इस्रायेला भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं मोसूस एक बरें हात सोडया आमची नांवां खाण जेजू म्हणटा सर्वेस्पोर म्हणटा भिये नाका देखून त्या वर्त्या देवाक आमी होगळसूनच्या पयलीं आमी म्हणया इस्रायेला भिये नाका कित्याक सगळां म्हणया हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं मुसस सांगाता म्हणया मोगळा जेसू आयच्या दिसा अर्ध्या दिसाची रेतीर करूंक ह्या मंदिरांत तुज्या पांया थळां हांव आयलो आसतां हांव आयलें आसतां म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या घराण्याचेर तुजे आशिर्वाद निरंतरी फावो कर मोगळा बापा जेजू क्रिस्त मरिफात तुज्या मोगाची रुस्वात आमकां दिल्याय खऱ्या भावार्थान पातयेनेन विश्वासान तुजें उतर आज पाळटा आसतना आमचे थंय तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा दाराळ मापान वोत म्हणून आमी मागतांव अर्गां तुका बापा अर्गां तुका जेसू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या त्याच सर्वेस्पराक आमी नावाडया एकामेका पळोवया एक हांसो दिवया गुड मॉर्निंग म्हणया उपरांत त्याच बापाक आमी होगळसून वर्तो आमचो देव म्हणलें गीत आमी गावन त्याच बापाक आमी नावाडया वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिव्या सगळां आमी म्हणया वर्तो आमचो देव ताका वाकानुया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिव्या वर्तो आमचो देव ताची स्तुती करया ताची स्तुती करया वर्तो आमचो देव ताका अर्गां दिव्या ताळयो पेटोवन म्हणया वर्तो आमचो देव ताका वाकानुया ताका वाकानुया वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिव्या ताका महिमा दिव्या वर्तो आमचो देव ताची स्तुती करया वर्तो आमचो देव ताका अर्गां दिव्या परत आमी म्हणया वर्तो आमचो देव ताका वाकानुया महिमा दिव्या वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिव्या ताची स्तुती करया वर्तो आमचो देव ताची स्तुती करया ताका अर्गां दिव्या वर्तो आमचो देव ताका अर्गां दिव्या
रचणार तो सर्ग संसाराचो बापोय तूं आम्हा सर्वांचो रचणार तो सर्ग संसाराचो बापोय तूं आम्हा सर्वांचो मोग करता सगळे रचनेचो केताय तूं आमकां गोपा मोग करता सगळे रचनेचो केताय तूं आमकां गोपा और तो आमचो देव ताका वाखाणुया और तो आमचो देव ताका महिमा दिव्या ताची स्तुती करया और तो आमचो देव ताची स्तुती करया और तो आमचो देव ताका अर्घां दिव्या हालेलुया 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 संगत म्हणणे हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखन बशा मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेतेरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें देव बरो दीस हांव मागतां पयस तावन तुमी आयल्यात ह्या देव मंदिराक तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन तुमचे मागणी घेवन तुमची तेसांव घेवन व्हड बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळाय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना वस्तूच्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें त्याच बावडतान तुमी हांगासर आयल्यांत आसता तो जेजू तुमचेर तुमच्या तेसांवांचेर तुमच्या मागण्याचेर ताचे आशिर्वाद घालतलो तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सरसान्यांक शांती समाधान दितलो ह्या पुणशेतान तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्या संतोशांत तुमकां तो फाटीं धाडटलो मोगाच्यानो रेतेरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आसात आमचे मोगाचे पाद्रा फादर पियुश डिसोजा शिवमोगांत हांव आयला तुमकां वळख आसा ताची हांवें सांगचें म्हणली गरज ना ते हांगासर आयल्यात आयच्या दिसाचे रेतीर चलोन व्हरूंक तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवे हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आसात जॉन फेरार तावन येतात वजंत्रां वाजोवन आमकां मागोव कुमो करतात तांकांय हांव स्वागत म्हणटा ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात डिवायन वर्ड विवियन हांगासर आसात तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा तुमकां बरें मागता देव बरें करूं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गीत गावन समयाक आमी अर्गां दिवया आनी आयचे रितीर आराम करया गीत कन्नड गीत उतरां अशीं आसात भक्त पालक लोक रक्षक जीव दायक येसु ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಸಂಗತ ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು
ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಸಂಗತ ಸಿಂಕರ್ಯ ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಸಂಗತ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಸಂಗತ ಉಬೇರವನ್ಗ ಇವೆ ತಳೆಯ ಪೆಟ್ಟುನ್ ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. इसाया प्रवचनाच्या पुस्तकांत चॅप्टर 60 पहिली ओळख म्हणटा, ऊट
परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. तेंच गीत आमी गावन आसाव. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗತ್ತು ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಅಂಧಕಾರ ಅಂತ ಬಿಡಲ್ಲೇ बेळार, समस्या मती कायिल्ल्या वेळार, कितें करूंक आसा तें करूंक जायनातल्या वेळार, असाध्य म्हणलें मती कायिल्ल्या वेळार, जेजूचें नांव निरंतरी उलो मारल्या वेळार काळो कांती उजवाड फंगता. आज ऊठ परजळीत जा. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 60 पहिली ओळ. ऊठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. म्हाका आज आमचे रितीर जावन नवें जावन मीच जावन आमी घरा वेता आसतना आमचेर एक परजळ येजे. तो परजळ कितें गे म्हळ्यार समाधानेचो परजळ, भलायकेचो परजळ. आमी हेरांक एक आशिर्वाद जावचें जाल्यार एक परजळ, एक बरी कुटुंबां जिणें जियोवचें एक परजळ आमच्या हर एकल्यांचेर येजे. तर आमी आमकां समर्पण दिवया. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗತ್ತು ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಸಂಗತ ಮೇಳ ಮಿಂಗವ್ಯ ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ, ಜೀವ ದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ, ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ಸನತ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, 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 ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. लुकाच्या सुवार्तेन आमी पळयता एकलो मोठो व्यक्ती जेजूक पळोवंक आयिल्लो. मोठो व्यक्ती आनी ताका जेजूक पळोवंक जालें ना, कित्याक म्हळ्यार लोकांचो जमो आसलो आनी तो मोठो आसलो. ताणें मस्त प्रयत्न केलें आनी ताणें जेजू विशयांत माहिती कलेक्ट केली. जेजू नेक्स्ट खंय येता, ताचें प्लॅन कितें. ताका एकच आशा आसली की हांवें जेजूक पळयचें. भलायकी म्हणल्यार जे जिणी बदला जे म्हण कांय नासतली कोण ना. पवित्र पुस्तक आमकां कांय सांगिना त्या विशयांत.
ताची एकूच आशा कितें गे म्हळ्यार हांवें जेजूक पळयचें इतलेंच एक पिडी ताका पळयचें. आनी त्या वेळार तो कितें करता, जेजू खंयसर येता, ताजें प्लॅन कितें, खंयचे वाटेर वता, खंयच्या मार्गार वता, पळयन ताजें नेक्स्ट हर एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता. आनी जेजून येवच्या वाटेर तो रुखार सोडून राखून आसता. एरियल व्यू म्हणटा ताका आमी. ताका एकच आशा आसली की जेजूक पळयचें म्हण. कोण जेजूक पळयचें म्हणल्यार आशेंत येता, ताणें चिंतलें की चड मापान जेजू तांकां दिता. कोण जेजूक पळयचें म्हणल्यार आशेंत येता, ताणें चिंतलें की चड मापान देव तांकां दिता. आनी कितें घडलें थंय, जेजू थंयसर रावता आनी जकेवसाक सकला आपयता आनी म्हणटा, जकेवस तुज्या घरा आज हांवें येजें. आनी जेजू घरा येता, पळय जकेवसा जिवितांत कितें जालें, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀನಿ ಬದಲಿ ತೆನ್ಸೆ ಗೀತ ಮಿಗಂಚೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಛಲದಿಂದ मोतीन एकूच आशा हांवें जेजूक पळयचें म्हणली आशा, जेजूक भेटूंक जाय म्हणली आशा. इतलेंच हेंच कंतर हें जावन आसा म्हाका न्हू. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗತ್ತು ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಸಂಗತ ಮೇಳ ಮೆಗವ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗತ್ತು ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು.
ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು Hallelujah, 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 hallelujah. Du sollst warten, abcher von Kaisamia. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. दोळे आमच्या दंक्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये स्वागत करूया. पवित्र आत्म्या देणे दातारा आमच्या देवनीये आमकां कृपेन बरोस देवाचीं उतरां सुमेन आमच्या लागीं उलोवची तीं उतरां समजून घेवंक आमकां कृपा दी पवित्र आत्म्या. अग्निया नाळावागी ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೆ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. आमच्या हर एक क्लेंचरी देवून ये पवित्र आत्म्या सोमेची उतरां आमी समजून घेवंक आमकां कृपा दिवच्या पवित्र आत्म्या. मागणें करता आसतना कशें मागणें करीचें म्हूण आमकां कळीत नासल्या वेळार आमचे पासून बापा लागीं विनंती करच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतार आमी ऐकूया. धर्मदूताचे कृत्या पुस्तक 16वे अध्याय वळ 30-25. सुमार मध्यान रातीर पौलो आनी सिलास मग्ने करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदीवन कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकाच सणे एक कठीण भुंय कांपली जाली आनी बंदेसाळेचे बुन्यादच हाल्ली. तक्षणच दारवटे सकड उक्ते जाले आनी बंदेवानांच्यो सांकल्यो तुटून पडल्यो. बंदेसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळेच्या दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदीवान सकड सुकून धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडन
तो आपलो जीवघात करच्याक आसलो. तितल्यार पावलान व्हडा ताळयान बोब मार म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका, आमी सक्कड हांगाच आसा. बंदेसाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर दवन तरतरून पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपण हाडन तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो बचाव जावच्या जाल्यार हांवें कितें करी जाय? ताणें म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावाट दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणें बचाव जातलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. दयकन बसा. बावार्थ मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कुटुंबांतवन आरंभ जाता. बावार्थ कुटुंबांतवन आरंभ जाता. तुमकां हर एकलें की एक सवाल, तुमचें कुटुंब BPL कुटुंबगी, तुमचें कुटुंब BPL कुटुंबगी. BPL म्हळ्यार बिलो पॉवर्टी लायन न्ही, बिलो पॉवर्टी लायन न्ही. हांवें सांगचें खंयचें म्हळ्यार बिलिवींग इन द पावर ऑफ द लॉर्ड. सोम्यांच्या सक्तेचेर बंदून आसलें, डिपेंड जाल्लें, बावार्थ दवरलें कुटुंब तुमचें कुटुंबगी. हर एक क्रिस्तांव कुटुंब मोगाचें न्हू, हर एक क्रिस्तांव कुटुंब BPL कुटुंब जायचें. आपणाच्या सक्तेर न्ही, आमच्या सक्तेर न्ही, बगार देवाच्या सक्तेर बंदून जियेलें कुटुंब जायचें. आतां आमी आयकल्लें देवाचें उतार पळया. पौलू आनी सिलास कितें करनासले गे म्हळ्यार राती नायट विजील करनासले. म्हळ्यार देवाक स्तुती आराधन करनासतना, प्रेज एंड वर्शीप करनासल्या वेळार थंयसर कितें घडटा, आमी देवाक स्तुती करता आसतना, आमी मागणें करता आसतना, आमी देवाक आराधन करता आसतना, आमी थोडोसो वेळ देवाचें उतार नियाळोवंक, किर्तनां वाचोवंक, किर्तनां गावंक, स्तुती करूंक आमी वेळ दिल्ल्या वेळार कितें घडटा आमच्या मदें म्हणल्यार हांगासर बरयलां. कितें घडटा आमच्या मदें? पयल्यान पयलें हांगासर आमकां कळीत जाता, भुंय खामता. म्हळ्यार मागण्यांची सकत केवल आमच्या कुडीचेर मात्र न्ही, मोतीचेर मात्र न्ही, आत्मेचेर मात्र न्ही, बगार आमी आसलो जागोय खामता. ते मात्र न्ही, साबार जाग्यार आमी पळयता पौलो गेल्ल्या जाग्यार थोडे फुडें मागणें करता आसतना पेद्रून मागणें करच्या जाग्यार भुंय कांपलें. आनी खंयसर सांगाता मेळना मागणें करना थंय भुंय कांपले विशयांत आमी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर मागण्यांत सकत आसा, मागण्यांत सकत आसा. आनी हांगासर एक विशेशता घडटा. क्रिस्तांव कुटुंबांत ही विशेशता आसा. जे आमची कुटुंबां, क्रिस्तांव कुटुंबां हेरां कुटुंबां बरी आमी जियेनाजो, हेरां बरी आमी जियेनाजो, आमी एक देखी बरीत क्रिस्तांव जिणी जियेचे. कित्याक म्हळ्यार पळया, पोरने सोल्ल्यांत देवान इस्रायल म्हणली परजा एक प्रत्येक करून देवान दवरलें. कित्याक म्हळ्यार ह्या इस्रायल परजेक पळोवन सक्कड हेर राष्ट्राचे लोक तांकां पळोवन ताणें शिकाजें. एक मॉडल परजा जावन आसली, एक कुळी जावन आसली, मॉडल तांकां पळोवन तांकां शिकायचें. आनी ताणें कंप्लीट डिपेंड जाल्लें देवाचेर. आनी देवच तांचे पासून झुजतालो. देव तांकां कितें पर जाय पुरा दितालो. आमी पळयता पोरने सोल्ल्यांत आरंभांतोन उत्पत्ती पुस्तकांतोन पळोवन गेल्यार देवच तांकां सर्वस्व जावन आसलो आनी देवाचें उतार जावन आसलें एक बोळादीक हातेर. ताका लागून देव तांचे लागीं प्रभादी मुखांतर सबार व्यक्ती मुखांतर देव तांचे लागीं उलयलो, तांकां डायरेक्शन दिलें. कित्याक म्हळ्यार तें फुल्ल कुटुंब वा तें फुल्ल घराणें फुल्ल देवान मिसून काडली इस्रायल परजा देवाचेरच डिपेंड जावन जियेतली. ती जावन आसली त्या इस्रायल परजेची एक विशेशता. विशेशता कितें म्हळ्यार कश्ट आयिल्ल्या वेळार, उणेपण आयिल्ल्या वेळार, संतोश आयिल्ल्या वेळार फाटीं येवचें देवा लागींत.
ती जावन आसली इस्रायल परजा. तशेंच नव्या सोल्ल्याक आयल्यार आमी हर एकलीं विंचून काडलीं आनी क्रिस्तांव कुटुंबां आमची हर एकल्यांची आमी नव्या सोल्ल्याची इस्रायल परजा. आनी आमकां मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमकांय एक वर्तें मिसांव आसा. तें मिसांव जावन आसा तुमी कुटुंबांत हांव एक याजक जावन तुमी तुमच्या कुटुंबांनी हांव एक म्हज्या अभ्यासांत हांवें एक प्रामाणीक एक देखी बरीत जिणी जिवंक आसा. तुमी तुमच्या कुटुंबां जिवितांत एक देखी बरीत कुटुंब बांदून हाडचें आनी तुमचें कुटुंब पळोवन आनी आमचें क्रिस्तांव कुटुंबां पळोवन हेर कुटुंबां आमचेतून शिकाजे. तें जावन आसलें देवाचें एक योजन. कशें इस्रायल परजाक सपरेट परजा केल्ली आनी तांकां नियमां दिल्लीं. तुमी हेर जातीचे बरी जायनजो, तुमी हेर जाणां बरी व्यक्ती बरी जायनजो, अन्य धर्मी बरी तुमी जायनजो. तुमी कोणा बरी जायजे, तुमचो देव तुमकां कशें चलयता ही आज्ञा तुमकां दिलात ती पुरा पाळून तुमी जियेजे म्हूण देवान आपयलें. देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमचें जिवन कशें आसाजें म्हणल्या विशयांत आज थोडोसो वेळ आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हांगासर पळया अपोस्तलांचे कृत्या धर्माच्या कृत्या पुस्तकान 16व्या अध्यायान आमी पळोवन गेल्यार 25व्या वळीतून हें एक मागणेचें कुटाम जावन आसलें. कुटाम म्हळ्यार आवय बापाय थंयसर ना जाल्यार सगळें सांगता मेळ्ळन एका कुटुंबा बरी सांगता मागणें करतालीं. पौलू आनी सिलास दोगांयनी मागणें करनासतना आमी आतां वाचलें तुमी आयकलां समा आयकलां जाल्यार तुमकां कळटा थंयसर हेर बंदिवान हेर कैदी थंय बसून तांकांच पळोवन आसले. पळया प्रेज एंड वर्शीप करता आसतना कितें घडता, एक विशेशता थंयसर घडता. त्या देखून तो थंयचो अधिकारी येवन म्हणटा हांवें कित्याक तुमचे बरी जायनजो, हांवें कित्याक बचावी जोडनजो, हांवें कित्याक अन्य धर्माच्या लोकां बरी जियोवचें, बावडत नातलें अनबावडतें बरें हांवें जियोवचें कित्याक हांव एक बावडती जायचें. त्या देखून तो म्हणटा हांवें केदाळा जेजूक स्विकार करचें, हांवें केदाळा तुमचे बरी त्या सत्तेंत भरचें म्हूण तो विचारता. आनी विचारलें सवाल इतलें हांवें बचावी जोडचें कशें गे म्हळ्यार म्हाकाय तुमचे बरी जायचें. हांगासर तुमचें तें एक सकत आसा ती सकत म्हाकाय मेळजे. तांचें तें आसली सकत मोगाचें न्हू जेजू म्हणली सकत. त्या देखून ती तांकां जेजू म्हणली सकत दिवंक मुखार येतात. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो थंयसर पळया हे मागणें करनासले देवाक स्तुती करनासली आनी एकच फावटी कितें जालें गे म्हळ्यार दारां पुरो उक्तीं जालीं आनी खंयसर जेलांत डोर्स आनी पुरो उक्ते जाले म्हणटा आसतना कोणी भितर आसलीं कोणी भितर आसचें ना पुरो भायर धांवतालीं. जाल्यार हांगासर घडली विशेशता त्या व्यक्तीच्या जिवनांत परिवर्तन हाडूंक कारण कितें गे म्हळ्यार कोणी धांवून वचून आसले पुरो थंयच आसले. दारां उक्तीं जाल्लीं कोणाक कळ्ळें गे म्हळ्यार त्या अधिकाऱ्याक कळ्ळें आनी थंयसर आसलेल्या दोगां व्यक्तीक कळ्ळें. ते जावन आसले पौल आनी सिलास. तांकां कळ्ळें आनी उरलें पुरो इतलें तांचें एटेन्शन हांच्या स्तुती आराधनाचेर आसलें की तांकां कितें घडता म्हणून कळुना. सगळें फुल्ल कॉन्सन्ट्रेशन दिवन रातीच्या वेळार आराधन प्रेज एंड वर्शीप करनासतना तांकां पळोवनच आसलीं. तांचेर कंप्लीट चीत ताणें दिली. देखून तांचें मोत डिस्टर्ब जावना. आमची आज क्रिस्तांव कुटुंबां म्हाका मस्त डिस्टर्ब जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार आमची मोत खंय आसा जी आसली की थंय तो न्हू केंद्रीकृत जायनासतना दुसरे कडेन पुरा आमी आसांव. त्या देखून आज आमकां एक लिसांव क्रिस्तांव कुटुंबांक जेजू दिवंक आशेता. डोंट बी डिस्ट्रॅक्टेड टू मच ऑन वर्ल्डली थिंग्स. तें हाडिजे हें हाडिजे न्हय. पयलें स्थान आमच्या कुटुंबांत मागण्यांक, पयलें स्थान आमच्या कुटुंबांत जेजूक दिल्ल्या वेळार उरलें हर एक तस्स पळयता. उरलें हर तस्स पळयता. आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 14वी अध्याय बूक ऑफ एक्सडस चॅप्टर 14 वर्सेस 12 to 14 वाचून गेल्यार थंयसर मैजेक लोक म्हणटा तुवें आमकां कित्याक हांगासर आपोवन हाडलय, हांगा तांबडो दर्यो आड आसा, मुखार वचूंक जायना, फाटीं पळयल्यार इजिप्तचे सैनीक येवन आसात, आमी कित्याक हांगा मरूंक तुवें आपोवन हाडले गे आमकां, कित्याक हांगासर आपोवन हाडले म्हूण ताका सवाल गेल्ल्या वेळार मैजे कितें करीजे म्हूण कळना. जाल्यार मैजे कितलो बावडतो पळया, बावडतो कितलो गे म्हळ्यार तो कितें म्हणटा, तुमी भियेनाकात, धैर्य घेया, भियेनाकात, धैर्यान रावा,
आज सर्वेस्पर तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हणून तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतल्यात, तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयतल्यात. आनी ताणें सांगलें भियेनाकात, भियेनाकात. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांत बावार्थ उणें जाल्ल्या वेळार बें येता. बें खंयतून येता गे म्हळ्यार बावार्थ आसल्या वेळार. आतां बसार आमी पैण करता आसतना तुमकां त्या ड्रायव्हराचेर पात्येणी ना म्हळ्यार आमकां बेन दिसता. ड्रायव्हर समा व्हरता गे ना गे कितें करता गे म्हणलें बेन दिसता. देखून आमी कितें करीचें, पयलें पात्येणी दवरची, देवाचेर आमी कंप्लीट बावार्थ उसारची, जाल्यार मात्र आमकां तो सल येता म्हणलें कळीत आसता. त्या देखून हांगासर कितें घडलें गे म्हळ्यार थंय निर्गमन पुस्तकांत कंप्लीट डिपेंडन्सी ऑन गॉड एलोन मैजेक. आनी लोक मदें मदें इल्लो बावार्थ दंदळ्ळ्या वेळार कितें करीचें म्हण तांकां कळना. त्या वेळार ते मैजे लागीं धांवून येतात, कितें करीचें आमी, वॉट इज नेक्स्ट. मैजे म्हणटा तुमी भियेनाकात. कित्याक भियेनाजो गे म्हळ्यार देवान कितें तुमकां हांगासर तांबड्या दर्या म्हणसर आपूण हाडचें जाल्यार कितें पुरा केलां म्हणल्याचेर इल्ली नदर गेला. थंयसर नदर गेल्ल्या वेळार आनी मुखारी तो चलयता म्हणलें बावार्थ आमकां येता. मैजे कोणें सांगिल्लें देव तांबडो दर्यो 2 वांटे करता आनी मदें सोलूंक सोडता म्हणून कोणें सांगलें? कोणेंय सांगूं ना ताका. ताजो बावार्थ तो. तशें म्हाका देवान आपण हाडला म्हळ्यार आनी मुखारी आपण हाडटा म्हणलो बावार्थ तो. त्या देखून म्हाकाच्या भावन आनी भयणीनो, क्रिस्तांव कुटुंबांत भोव गरजेचें म्हळ्यार बावार्थांत वाडोवंक भुरग्यांक, व्हडांक, ल्हानांक, हर एकल्यांकी तरबेती भोव गरजेची. त्या देखून पळय आमच्या इगर्ज मतान आमकां दिवची शिकवण जावन आसा, दोतोर जावन आसा, मदें मदें आमकां दिवची शिकवण जावन आसा. आनी अशें रितीऱ्यो भुरग्यांक दोतोर जावन आसा. दुसऱ्या रितीन आमकां तरबेती दिवन आसा. दुसरे तरबेती संघटना आसात आमची दैरान बरोवंक. तशें सबा रितीचें वावर आमकां देवान फावो केला इगर्ज मते मारिफात. आमी कितें करीचें गे म्हळ्यार आमचे बावार्थ सोडोवंक आमी हर एक दीस म्हणले बरी प्रयत्न करीचे. त्या देखून आज हांगासर आमी धर्मदूताचे कृत्या पुस्तकांत पळयलें जाल्यार हर एकल्यानी कॉन्सन्ट्रेशन कंप्लीटली मागण्यांत दवरलें. तांची मोत खंय वचना, दारां उगडलीं, भुंय कांपलें, खंय तांची मोत वचूंक वचना. तांचें कंप्लीट कॉन्सन्ट्रेशन थंयसर मागण्याचेर आसलें. आमी घराय सांगता मेळ मागणें करता आसतना मोगाचें नांव कित्याक अशें असर्या अजापां घडनात, कित्याक अशें आमची पिडा गूण जायना म्हळ्यार आमची मोत खंय आसता. मागणें तोंडांत येवन आसा जाल्यार मोत खंय आसता. हांगासर एक सत आमकां कळटा, आमच्या कुटुंबांनी आमी सांगता मेळून मागणें केल्ल्या वेळार मातेवाच्या सुवार्थेन 18व्या अध्याय 20व्या वळींत जेजू आमकां सांगता खंयसर 2 वा 3 सांगता मेळटात थंयसर ताजें हजारपण आसा. कुटुंबान तुमी सांगता मेळ मागणें करता आसतना थंयसर तुमचे मदें तो हजार आसता. जेजू मात्र हजार आसतना मोरी माय आमच्या मागण्याच्या वेळार कोताच्या भक्तीपणा वेळार थंयसर ती हजार आसता. आनी काना गांवांत कितें पुरा घडलें तुमी पळयलां. थंयसर उणेंपण आसलें. मोरया मायन जेजू लागीं विनंती करून तें उणेंपण भरून दिवंक तिणें मागणें केलें. तशेंच तुमच्या कुटुंबा जिवितांत उणेंपण आयिल्ल्या वेळार, अस्कातकाय आसल्या वेळार, मोतीन मस्त सावालां आयिल्ल्या वेळार, मुखार कशें म्हूण कळनातल्या वेळार हांगासर 2 व्यक्ती आमकां कुमाव करतात. एक जावन आसा जेजू, दुसरें विनवणेचें मागणें करची मोरी आमची हर एकल्यांची आवय. देखून आमचें फुल्ल कॉन्सन्ट्रेशन मागणें करता आसतना कितले लांब आमी मागणें करता म्हणलें गरजेचें न्ही. बगार आमी कशें मागणें करता आमचें मोत खंय आसा म्हणलें भोव गरजेचें. देखून हांगासर आमचें फुल्ल कॉन्सन्ट्रेशन थंय आसलें. आनी हो व्यक्ती परिवर्तन जावंक कारण कितें? हो बंदेसाळेचो अधिकारी परिवर्तन जावंक ताची जिणी नवी करूंक कारण कितें? ताणें एक सकत पळयली. मागणेंत आसली सकत तो जाणा जाल्लो. आनी ह्या व्यक्ती थंय एक विशेशता आसली. आनी ती विशेशता कितें गे म्हळ्यार ते मागणेचे व्यक्ती जाल्ले. तांणी समस्ये वयर नदर घालूं ना. आमी बंदेंत आसों, आमी कश्टार आसों म्हूण नदर घालूं ना. आनी ह्या सर्व बंदसपणांतून सुटका दिवच्या देवाचेर नदर घाल्ली. तशें म्हळ्यार आमकां एक लिसांव आमच्या कुटुंबा जिविताक, आमच्या वैयक्तीक जिविताक जेजू दिवंक आशेता.
लिसांव कितें गे म्हळ्यार आमच्या जिवितांत समस्या आयिल्ल्या वेळार कश्ट आयिल्ल्या वेळार तांबडो दर्यो म्हणलें आड आमच्या मदें कश्ट आयिल्ल्या वेळार इम्पॉसिबल्स म्हणलें आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करीचें गे म्हळ्यार आमचें नदर समस्येचेर घालनाचो, आमचें नदर असाध्य म्हणल्या संगतीचेर आमी घालनाचो, बगार आमची नदर जेजूचेर तसाचें. देखून आमी वाचता पळय किर्तनांत चॅप्टर 34 वाचता आमी ताचेर नदर घाला तुमचें मुखामळ परजळटलें. समस्येचेर नदर घाल्यार कश्टाचेर नदर घाल्यार आमकां खंयचेंय पर्याय मेळना, चिंतूंक अवकाश मेळना. देखून आमी कितें करीचें गे म्हळ्यार आज आमकां जेजून शिकूचें लिसांव जावन आसा, नदर कश्टांचेर घालनाकात, नदर म्हजेर घाला, जिणी परिवर्तन जाता. आनी तो व्यक्ती एक सवाल विचारता धांवून येवन, ताका पात्योंक जायना, सगळें भितर आसात की ना गे. देखून तो कितें करता, वचून उजवाड हाडयता, उजवाड हाडयता. मग उजवाड म्हळ्यार आमच्या हर एकल्यांच्या कुटुंबांत मस्त लायट आसा जावंक पुरो घरांनी, जाल्यारय आमच्या मोतीक उजवाड ना. आमच्या कुटुंबाच्या भुरगें तें मलगडें तें आणकी उजवाड फांकोना, उजवाड फांकोना. खंयसर उजवाड ना थंय एक तर शेळिल्लें बरी आसता, थंड आसता केदाळे. कित्याक म्हळ्यार उजवाड भोव गरजेचें. देखून तेंच वाचतो म्हळ्यार तेंच उजवाड आनी वारें बरें वळचें. ताकाच देखून दोन संगती आमच्या जिवितांत आमच्या घर बांदतना गरजेचें. पयलें कितें म्हळ्यार उजवाड, दुसरें बरें क्रॉस वेंटिलेशन म्हणटा. तशें आमच्या कुटुंबा जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत उजवाड भोव गरजेचो. त्या देखून आमी आज पळयलें, आज वाचलें, आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 60 थंयसर आमी पळयता तुजेर उजवाड परजळटा, तुजेर उजवाड फांकला, तुजेर उजवाड परजळटा. खंयचो उजवाड तो? जेजू क्रिस्त म्हणलो उजवाड तुमच्या कुटुंबांचेर परजळटा गे, परजळटा गे. परजळून म्हणल्यार म्हाका न्हू आमचे कुटुंबां एक दुखेस्त कुटुंब जातात, आमचे कुटुंबां एक सॅड कुटुंब जातात. कश्ट आयिल्ल्या वेळार बुडचीं कुटुंबां आमचें जातात. मुखार वयचें कशें वयचें म्हणून कळना. त्या देखून सुयसायड्स, डिप्रेशन कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचो देव आमच्या कुमकेक पावता, आमकां हेल्प करता म्हणलें कळूंकूच कळना. कित्याक म्हळ्यार आमचो कुटुंब आणकी खाळोकांत आसा. आमी देवाचेर होंदून जियेना, आमी आमच्या सत्तेचेर होंदून जियेता. आज इल्लेशें परिवर्तन करूंक आमी प्रयत्न करया. आमी उजवाडाचीं भुरगीं जायचे. सांत पावल आमकां सांगता तुमी काळोखाचीं भुरगीं जायनाकात, तुमी उजवाडाचीं भुरगीं जाया. उजवाडाचीं भुरगीं कोण गे म्हळ्यार उजवाडाचेर नदर घालतात. तांकां काळोखाक वचूंक तांकां मोन ना, उजवाडांतच जियेतात तीं, उजवाडांत जियेतात. कोण काळोखान जियेता मोगाचें न्हू? कोणाक काळोख म्हळ्यार मस्त संतोश मनशां बघता. कोण आमच्या घरांनी लायट ऑफ करून कुडा भितर एकलींत बसतात. कोण बसतात गे म्हळ्यार कोणाक खंत चड आसा, कोण रण आसात, कोणाक कोणाच्या मुखार येवन उलोवंक नाका, लज म्हणशी बघता, हकमान म्हणसो बघता, तीं काळोखान बसूंक संतोश पावतात. उजवाडाक येवंक तीं आशेनात. त्या देखून मोगाचें न्हू पळया, आमी वाचता मार्काच्या सुवार्थेंत 5व्या अध्यायांत एका व्यक्ती विशयान आमी पळयता. तो व्यक्ती जावन आसलो तो सेमिस्त्रेन जियेतालो, समाधीन जियेतालो. ताका देंवसार लागलो आनी जेजू ताका कितें करता, थंय तो न्हू सुटका दिता. तो म्हळ्यार काळोखाचें जिवीत तो जियोन आसलो आनी जेजू ताच्या जिविताक आयिल्ल्या वेळार तो कितें करता, जेजू ताच्या लागीं वचना, तो जेजू लागीं धांवून येता आनी ताच्या पांयांक पडटा आनी थंयसर देंवसा ताच्या तो न्हू पयस धांवता. आनी तो व्यक्ती कसो आसलो गे म्हणून कंप्लीट विवरण आसा पळया 5व्या अध्यायांत आमकां मेळटा. थंयसर तो व्यक्ती एक क्रूर व्यक्ती जावन आसलो. आपणाक आपणाच्या कुडीक तो गाय करनासलो, फातरांनी मारून करनासलो आनी तो कितें करनासलो, हेरांक ताका पळयलेंत बें दिसतालें. एक भिरांती सो व्यक्ती, टेररिस्ट बरी तो दिसतालो, भिरांत हाडसो व्यक्ती जावन आसलो. आनी जेजूक ताळो मेळ्ळो, उजवाड ताजेर फांकलो. मागीर लास्टाचें उतर आमकां सांगतात 5व्या अध्यायांत. थंयसर तो व्यक्ती कंप्लीट देंवसार सोडून समाध जाल्ल्या उपरांत, सोडून गेल्ल्या उपरांत, तातूंतल्यान देंवसार भायर काडल्या उपरांत थंयसर देवाचें तर आमकां सांगता तो बरी मुस्तायकी न्हेसून एक जंटलमॅना बरो रावून आसलो खंय. मागीर जेजू लागीं येवन म्हणलो, सोम्या हांव तुजे सांगाता येता, हांगात आसल्यार हांव परत्यान म्हाका देंवसार नडटा, हांव तुजे सांगाता येता.
आनी जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार सगळें तुमी म्हजे सांगतात येवन रावा म्हूण सांगिना. जेजू म्हणटा तुमी संवसारांत आसतना कश्ट सोसूंक आसात तेंत जुब आमच्या सुवार्थ्यान 16व्या अध्यायान पळयता. संवसारांत आमकां कश्ट सोसूंक आसात, उणेपण आसता, अस्कातकाय आसता, मदें मदें पिडाय येता, हरियेकी सोसूंक आसात. तातूंत जेजू त्या व्यक्तीक कितें म्हणटा, देंवसारला गेल्या व्यक्तीक संपूर्ण सामान जाल्ल्या उपरांत बरें न्हेसून तो मुखार रावल्ल्या वेळार लोक विजमी जाता आनी तो म्हणटा जेजू हांव तुजे सांगात येता. आनी ताका जेजू कितें म्हणटा, तुवें म्हजे सांगात येवचें नाका, तुज्या गांवांक तुज्या कुटुंबादारांक वचून शुभ वार्ता परगट कर. देव कितलो काकुळदार म्हणलें तूं सांग. आज मगाच्या भावनांनी भयणीनो आमची कुटुंबांक हें ओपार वा हें ल्हानशें गणीत जेजून केल्लें अजाप आमच्या कुटुंबांत आमी लागू केलां. कशें जाता, आमच्या कुटुंबांत ही समस्या आसले, आमच्या कुटुंबांत ही उणेंपण आसलें, खंय एक अडतरेक वचून गी कोणें एक आमकां त्या वेळार कुमक केल्ल्या वरवीं आमकां बरेंपण जालें. आमी केदाळे त्या रितीरेकत वचून थंयच वचून मागणें करचें मात्र न्ही. मगाचें न्हू, जेजू कितें म्हणटा, तूं केवल हांगात येवन बसनाका जाल्यार घरा वच, तुज्या कुटुंबादारांक मेळ, तुज्या गांवच्या लोकांक मेळ आनी देवान तुजेर कशी काकूळ दाखयला, कसलो उपकार तुका केला तें हेरांक सांग म्हणटा. क्रिस्तांव कुटाम म्हळ्यार परगट जिणी जियोवची, परगटची सुवार्ता परगट करची कुटाम जावन आसा क्रिस्तांव जिणी. त्या देखून मगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां हर एकल्यांकी एक आपोणें आसा जेजून दिवचें आपोणें. तुवें तुज्या कुटुंबाक वचाचें, कुटुंबाच्या सांद्यांक मेळाचें, तुवें तुज्या सैऱ्या दैऱ्यांक मेळाचें आनी सगळ्यांक सांगाचें देवान तुज्या जिवितांत कसली असर्यां केलीं म्हूण तुवें सांगाचें. एक साबार तेंपा आदीं एकलो व्यक्ती म्हाका मेळूंक आयलो, ताची वळख म्हाका नासली. मेळूंक आयिल्ल्या वेळार तो येवन बसलो, वळख आसलेल्या व्यक्ती बरीच ताणें उलोवंक आराम केलें. उलोवंक आराम केल्ल्या वेळार ताणें एक सांगूंक सुरू केलें जिणेंत कितें पुराय घडलें, कशें देवान ताका आपडलें. तो दुसऱ्या धर्मांत आसलो, मागीर जेजू कशें वळखलो, ताच्या जिवितांत कशें पुराय बरें घडलें पुरो सांगले उपरांत तो म्हणलो आयतो फादर ना होगतीनी म्हाका तुमकां एक बरी खबर दिवंक आसली. बरी खबर कितें गे म्हळ्यार जेजून म्हजेर कितली काकूळ दाखयला. हांव पयलें खंय खंय पुरा भोंवतालो, कितें कितें पुरा करतालो, नाका जाली कामां करून जियेलो व्यक्ती, आतां जेजू पसून हांव जियोंक आशेता. त्या देखून तुमकां एक बरी खबर दिया, गूड न्यूज दिया म्हूण आयिल्लो. तो कितें करता गे म्हळ्यार कोणाक मेळ्ळ्यार तांकां सांगता जेजून म्हाका अशें बरें केलें आनी तो जेजू तुमकांय बरें करता. आनी तो सगळ्यांक मेळ्ळें, कोण मेळ्ळ्यार हर एकल्याक कितें बरी खबर सांगून येता. ती जावन आसा बरी खबर देवान आमकां दिवची जावन आसा. त्या देखून क्रिस्तांव कुटाम म्हळ्यार क्रिस्तांव कुटाम जिवचें आतां म्हळ्यार मगाचें न्हू, आमी हेरांक बरी खबर दिवचें कुटाम जायचें. आनी हांगासर अपोस्तलांच्या कृत्या धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत आमी पळोवन गेल्यार 31 वळीतून पळयल्यार त्या व्यक्तीक बंदिसालेच्या अधिकारीक एक आशा उपजता. ह्या व्यक्तीक पळोवन हांवें तुमचे बरी जायचे, ती सकत म्हाकाय मेळाचे, म्हज्या कुटुंबाकय मेळाचे, हांवें बाच्यावी जोडचें कशें म्हणलें सवाल विचारता तो. आनी त्या सवालाक जवाब एकच मोगाचें न्हू. सवालाक जवाब कितें गे म्हळ्यार तुवें तुजेर होंदून जियेनाचो, तुवें तुजेर पातयेवन जियेनाचो, तुज्या सक्तेर अधिकाराचेर हुद्देर पातयेवन जियेनाचो. कित्याक म्हळ्यार अधिकार आसता म्हणसर गौरव आसता, हुद्दो आसता म्हणसर अधिकारी आसता, ताच्या मागीर कांय आसना. प्राय आसता म्हणसर सोबाय आसता म्हणसर पयशे आसता म्हणसर आमचे कुटुंबांत आमचे सजारांगे सांगाता आसात, कुटुंबादारां सांगाता आसात, मागीर एक सुरपण मनशाक येता. त्या देखून कितें करचें, तो एक लिसांव सांगता ताका तुवें कोणाचेर डिपेंड जायनाचो, कोणाचेर बोवाट दवरचें गे म्हळ्यार कोण म्हजी जिणी मुखार चलयता, मुखार वचूंक प्रेरण कोण दिता, देव मात्र दिवंक शकता. ताणें जेजू क्रिस्ता मरिफात संवसारांत आसले हर एकले सय मोग केलो आनी तो म्हणटा जेजू क्रिस्ताचेर पातयेणी दवर, तूं बचावी जोडटलो. केवळ ताणें बचावी जोडल्यार मात्र पावना, ताणें पातयेणी दवरल्यार मात्र पावना, ताजें सगळें कुटाम जेजूचेर पातयेणी दवरचें. ते देखून मगाचें न्हू आमकां हांगासरलीं तुमी तुमच्या कुटुंबाची कंप्लीट परिवर्तन जायचें जाल्यार एकल्यान हांगा आसलें पवित्र जिणे जियोंक आराम केल्यार त्या जिणये मरिफात सगळें कुटाम पवित्रपणांत देव वाडयता आनी चलयता. तेंच जावन आयकल्लीं उतरां आमी
धर्मजागृती पुस्तकांत 16वे अध्याय वर्सेस 31 कितें म्हणटा आमकां, तूं सोम्या जेजूचेर पातयेणी दवर, तूं पयलें भरवोसो दवर, तूं पयलें एक मागण्याची व्यक्ती जावन जिये, तूं पयलें कंप्लीट देवाच्या उतराच्या सक्तेचेर देव आमकां राखता म्हणल्यार त्या सक्तेचेर पातयेणी दवर, बाबत दवर, तुजें सगळें कुटुंब बचावे जोडटलें. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांचेर थोडोसो वेळ नदर गेल्यार आमची मागणी ह्या दिसांनी शॉर्टकट जालात. त्या देखून जिणी आमची शॉर्टकट जाला. मस्त लांब आवक आतां कोणायकी मेळना. बायबल सांगता 60, 70, 80 वर्सां, किर्तन सांगता आमकां 70 वर्सां आवक आसल्यार आसूंक पुरो. तितले वर्सां वांचचें आतां कस, कित्याक म्हळ्यार हर एक शॉर्टकट जाला आमच्या जिवितांत. हर एक शॉर्टकट, मागणें शॉर्टकट, बेसांव मागचें शॉर्टकट, हर एक ह्या शॉर्टकट जिवितांत जियेत आसतना आमकां कितें तक्षण कितें मेळटा गे म्हूण आमी पळोवंक गेल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू, आमच्या कुटुंबांत आमी शॉर्टकटांत कितेंय मेळोवंक सादना. इन दीस मॉडर्न वर्ल्ड वी आर कनेक्टेड, नॉट रिलेटेड. आमी एकामेकांतय आमी कनेक्ट जालां. सोशल मिडियांत आमी कनेक्ट जालां. आमचे कुटुंबाचे ग्रूप आसात, आमचे कुटुंबाचे सोशल मिडिया आसा, आमच्या कुटुंबा शेजाऱ्या समाराचें, त्या वाड्याचें वा फिरगजेचें एक वॉट्सॅप ग्रूप आसा. वी आर कनेक्टेड बट वी आर नॉट रिलेटेड. ह्या संवसाराचें विपर्यास कितें गे म्हळ्यार आमच्या घरा कितें घडटा म्हणलें मस्त जाणांक कळीत ना. मस्त जाणांक आमच्या घरा भितर कितें घडटा म्हणलें कळीत ना. एक तरणाटो एक फावटी कावन्सिलिंगाक आयिल्लो आनी कावन्सिलींग जाल्ल्या उपरांत ताणें म्हाका ताजें घरा आपयलें. घरा आपयन तो ताणें दाखयलें घरा कितें बरें आसा गे म्हूण. तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार तो म्हणटा, सुमार 3 वर्सां तो न्हू हांव कंटिन्यूस ड्रग्स कण घेता. घरा कोणायकी गोत्त ना. आवय आसा घरा, बापाय आसा, भयण आसा, सगळे आसात, कोणायकी गोत्त ना. घरा हो भुरगो ड्रग्स कण घेता म्हूण. आनी ताका आवय किसर ना फादर ड्रग्स कण घे, आतां कांय पाड सवयींत ना, बारी बरो भुरगो. आनी सगळी रात बसून बसतो तो शिकता, बायबल वाचता, पुरा करता. ताज्या बेड्डार मात्र बायबल आसा. ताणें येदोळ तो बायबल उक्तो करूंक वता. उक्तें केल्लें म्हळ्यार ड्रग्स मात दुसरें खंयचेंय ना. आनी कितलें शिकता म्हळ्यार आमकां भितर वचूंक समेत अवकाश ना. भितर लॅच करन इतलें शिकता, सगळी रात शिकता. शिकून 3 वर्सां हो भुरगो ड्रग एडिक्ट जाला. मोतीक वचूना जाल्यार मोतीक नशा सडचें शिकला. आतां त्या भुरग्याक भायर हाडूंक कावन्सिलींग हातून साधना. ताका रिहॅबिलिटेशन सेंटराक व्हरून सोडिचें पडलें. मगाचें न्हू, आमच्या भायर कोण आसा म्हूण पळोवंक आमकां जायना जावंक पुरो. आमच्या कंपाउंडाच्या दोऱ्याच्या भायर आसलें कुटुंबांत कितें घडटा तें आमकां कळीत ना जावंक पुरो. जाल्यार आमी आमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्यां मदें पती तें पतीण तें कितें घडटा म्हणलें तुमी समजून घेवचें. त्या देखून आमी पळया, वी आर कनेक्टेड बट वी आर नॉट रिलेटेड. आमकां संबंध सोडूना, आणखी आमचो मोग सोडूना. एकामेकाक आमचें तें काळजी म्हणटा पळय, केअर टेकींग तें पुरो ना आमचें. त्या देखून म्हाकाचें न्हू, कितलें जाल्यार सोशल मिडिया इट कनेक्ट्स, इट डजंट रिलेट करूंक कितें जायचें आमकां, संबंद वाडोवंक कितें जायचें, व्यक्तीन आनी एका व्यक्ती मुखार बसून उलयचें. एकामेका उलयल्ल्या वेळार संबंद सडटा. कितलेगी समस्या तुमच्या काजारी जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत परिहार खंयसर मेळटा गे म्हळ्यार एकामेका बसून उलयल्ल्या वेळार, एकामेकाक आयकल्ल्या वेळार. एकदां नावार्थीक व्यक्ती अशें म्हणटा, मस्तपटी आमी आमचे कान दाखोवन दाखीचें. मस्तपटी आमी कितें करीचें, दोळे दाखीचें, पुरा पळय नजो. खंय म्हणे पुरा पळयल्यार संवसारांत जियोंक आमी साधना. थोडें पळयचें, पळयनातलें बरीत करीचें. खंय मस्तपटी कान दाखीचें, कित्याक म्हळ्यार आयकल्लें पुरा सत न्ही आमी. त्या देखून आमी कितें करचें, दोळे आनी कान दाखीचें. जाल्यार खंयच्या कुटुंबांत समाधान जाय, खंयच्या कुटुंबांत आशिर्वाद जाय, खंयच्या कुटुंबांत लढाई झगड्यांतून सुटका मेळाचे, त्या कुटुंबांत केदाळय व्यक्तींनी तोंड दाखोवन रावचें. कित्याक तोंड दाखचें म्हळ्यार वगेत्र रावचें, उलयनासतना रावचें न्ही. बगातांनी कितें करीचें गे म्हळ्यार
एकल्यान उलयता आसतना आनेकल्यान आयकचे काय आयकल्ल्या वेळार कळटा ताच्या मोतींत कितें आसा घेवन ताच्या मोतीन कितें आसा घेवन एकलो तरणाटो त्या घरा वेचें म्हळ्यारच जायनातलें कित्याक म्हळ्यार घरा भितर वेता वेता आसतनांत आवयचें कत्त आज थंय वचून आयलें न्ही ताकाच तुका वेळ जालो कळ्ळें म्हाका तुवें सांगिचें म्हणना तोंडांक पुरो म्हूण ताका उलोवंक सोडनातलें त्या देखून ताका घरा वेचें म्हळ्यारच जायनातलें आनी तो घरांतून भायर येतना बारी संतोशान भायर येतालो भितर येता आसतना इल्लें वेळ करून येतालो ताका ताजेत म्हणले वैयक्तीक समस्या आसतले ते कोणा कडेन सांगूंक जायना त्या देखून ताका एकल्यान सांगलें कितें म्हळ्यार तुज्या समस्येक एक परिहार आसा तुज्या समस्येक एक परिहार आसा घरा गेल्यार तुजें कोणी आयकनात त्या देखून तुवें कितें करीचें म्हळ्यार तुवें बरें केल्यार घरा वायटच सांगचें वायट केल्यार वायटच त्या देखून तुवें कितें करीचें म्हळ्यार तुजें हे सर समस्येक एक परिहार आसा तें परिहार कितें गे म्हळ्यार संजयचें आमी सगळें सांगता मेळ्ळ्या वेळार इल्लें एक पेग घाल्यार पुरो समाज जाता म्हळें ताणें आनी तो भुरगो तशें सुरू केलें इल्लेशें घालून सुरू केलें आज कंप्लीट एडिक्ट जावन गेला आतां घरचीं म्हणटात फादर आमी खंय वयचें म्हूण कळना आमकां आमच्या भुरग्याक कशें म्हणी सामा कर आमी कशें सामा करचें त्या भुरग्याक तूं जाय आसलें तुजी गरज आसली सोऱ्याची गरज न्ही सावालांची गरज न्ही आनिकालेची गरज न्ही पयशांची गरज न्ही मुस्तेकीची गरज न्ही ताका आवयची गरज आसली ताका बापायची गरज आसली ताका कुटुंबांत आसलेल्या सांद्यांची कनेक्ट जावची गरज आसली हांगा कोणी कुटुंबांत कनेक्ट जावनात त्या देखून ताणें कितें केलें भायर कनेक्ट केलें आज तो भुरगो एक 2-3 पटी डी एडिक्शन सेंटराक व्हरून सोडल्यार परतेन आनीकी चड पियेता सोडल्यार पिवोवचें उणें करूना त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो कुटुंबांत संबंद चडाचे कनेक्शन्स न्ही आमकां मस्त कनेक्शन्स आसात कनेक्ट करूंक मस्त आमचे लागीं सोशल मिडिया आसात मस्त आमचे कडेन गॅजेट्स कनेक्ट करचे आसात ब्लूटूथ वायफाय पुरा कनेक्ट करता जाल्यार संबंद चड येना संबंद मोडटा पयलें पळय आमी सांगता मेळटा आसतना बसून एकामेकाचें तोंड पळोवन एकामेका मुखामळ पळोवन उलयतालो आमी कशें आसात कितें घालून पळयता आतां उलोवचें उणें जालां आतां कितें आसल्यार मॅसेज करचें मात्र वॉट्सॅप मॅसेज घे आनी कितें घे त्या देखून थोडे फावटी आमी आमचे मोबायल गॅजेट्स पयस दवरचे खंय एकामेका मुखार बसून उलयचें खंय साबार समस्यांक परिहार मेळचें खंय गे म्हळ्यार एकामेका थंय उलयल्या वेळार आनी मागण्यांक सांगता बसतना एक कुटाम सांगता बसून मागणें करचें म्हळ्यार मोगाचें न्हू एकल्यान एक कोनशार बसचें न्ही सगळें सांगता बसचें बसून मागणें केल्ल्या वेळार ती सकत पास जाता आज मस्त आमच्या कुटुंबांत आज हांगा वाचल्लें पळया तशेंच घडता 2 जाणां मात्र आंबारी म्हूण आसा 10 जाणां आसल्यार दोगां मात्र आंबारी दोगांच्या ताळो मात्र घेता उरलीं पुरा पौलो आनी सिलास आसले बरें दोगां मागणें करतात आनी उरले बंदेंत आसले पुरो तांकांच पळोवन आसतात आतां ते म्हणी पळोवन आयकून थंयच कॉन्सन्ट्रेशन दिवन आसलें आमची मोत खंय गे आसता तांकां संता मरियेकांचें भगवंत मरियेकांचें नमान मरियेकांचें फूल कन्फ्यूज जावन आसता ते तशें मागणें केल्यार मोगाचें ना कसली सकती आमच्या कुटुंबांत वाडना त्या देखून क्रिस्तांव कुटाम म्हळ्यार एक मागणेचें कुटाम क्रिस्तांव कुटाम म्हळ्यार एक देखी बरी कुटाम तसलें कुटाम जावचें कशें एकामेका पासून वेळ दिवचे ह्या फावटी हांवें शिवमोगा दिता तरणाट्यां बसून एक रितीर मांडून हाडली रिसीव इन जीजस नेम म्हणल्यार रितीर मांडून हाडली त्या रितीर ते विशेशता कितें गे म्हूण सांगल्यार हरशें आसलें बरीत थंयसर कुमसारां आसलीं देवाच्या उतरांचेर नियाळ आसलें ताच्या मागीर कावन्सिलींग आसलें इन्नर हिलींग आराधना आसलें तें आमची भुरगीं मस्त लायक करतात 3 संगत्यो कुमसारां इन्नर हिलींग आनी कावन्सिलींग सगळ्यांक कावन्सिलींग वचूंक आसा सगळ्यांक इन्नर हिलींग मेळटा सगळ्यांक बरें कुमसार मेळटा आनी ह्या रितीरेची विशेशता कितें गे म्हळ्यार सुमार जाण पाद्रेप 83 जाणां आमचे तरणाटे आसले मस्त जाणां पाद्रेपां कुमसाराक आपयलें कित्याक म्हळ्यार पयले 2 दिसाचे रितीर पडटना कळ्ळें कुमसाराक मस्त वेळ जाय म्हूण तुमी पत्युंची नान मोगाचें एका युवा जाणांनी लागीं 45 to 50 मिनिट्स एका युवा जाणांनी कुमसारांक टायम काडून गेल्लें आनी ताणें साक्स बरोवन दिल्ल्या वेळार म्हजे कडेन ती अनकी आसा बुक फार्मार आमी भायर हाडटात ह्या दिसांनी तातूंत बरोवन दिल्ल्या वेळार ते कितें म्हणटात गे म्हळ्यार ह्या रितीरेचें मस्त विशेशता कितें गे म्हण आमकां भोगलें गे म्हळ्यार आमी येदोळ कोणा कडेन खंय कुमसारान सांगनातलीं पथकां आज बरें करून सांगलें
येता आसतना आमी एक रागिश्ट जावन आसलो, शॉर्ट टेम्पर्ड जावन आसलो, आमकां मोसार आसलो, भितर वायट सवयेक आमी वळख जाल्लो, खुमसार जावन पाटी येता आसतना आमची जिणींत बदलाली. मुखार म्हळ्यार एक परजळ आयलें, आमकां एक नवी जिणी, नवो बरवसो म्हणलो आयलो. मागणें करता आसतना मोत फुल्ल डिस्टर्ब जाताली. आतां आमकां मागण्यांक बसल्या वेळार आमची मोत फुल्ल कॉन्सन्ट्रेशन. मागणें करया म्हणशें बगता. आमी खुमसार जाल्लेंत पाटी येवन मस्ताना तांच्या पेरंट्सांक फोन केलें आनी म्हळें, मम्मी सॉरी, डॅडी सॉरी, बाय तुका सॉरी, मातसो दुखयला हांवें. एकामेका तें बॉक्सांना मागलें. कोणें सांगलें बॉक्सांना मागून तांकां? त्या खुमसारा वेळार तांकां मेळिल्लें प्रेरण जावन आसा, प्रेरण. आनी पुरो जाल्ल्या वेळार लास्ट दिसा भुरग्यांनी युवा जाणांनी घरा वयच्या पयलें हांवें कितें केल्लें गे म्हळ्यार सक्कड तांच्या पेरंट्सांक फोन केलें, आवय बापायक फोन केलें. आवय बापायक फोन करून तांकां सगळ्यांक सांगलें, भुरग्यांक फोन करून सांगिनाकात, आयच्या सांजेर 3 वरां रिती रकेर जाता, तुमी सगळ्यांनी 11 वरांच्या मिसाक 10:30 वरां येवन पावचें म्हूण सांगलें. त्या हॉलाक 10:30 वरां येवन पावचें. आनी आयिल्ल्या उपरांत कितें करी जेवण हांव सांगता म्हूण तांकां सांगलें. त्या देखून पेरंट्स आवय बापाय येता आसतना भुरग्यांक कळीत ना आवय बापाय येतात म्हूण सांगून. सक्कड आवय बापाय आयिल्लीं, आयिल्ल्यांक रावोंक दुसरी वेवस्था करून दवरली, तांच्या मदें आपूण हाडूना. भुरगीं आपले रितीर करत आसलीं. लास्टाक सगळ्यांनी इगर्जेक थंय वयल्या चापलाक वचून मागणें मिसाक भाग घेता आसतना तांणी तांच्या आवय बापायक पळयलें तो फुल्ल शॉक जालें तांकां. सगळ्यांचे एकच सवाल, तुमी कित्याक आयलात? घरा कित्याक म्हणे समस्या आसा की? कित्याक हांव घरा येताना सांजे कित्याक आयलात म्हाका सोदून? एकच सवाल. आनी एक विशेशता कितें गे म्हळ्यार 82 जाणांच्या पेरंट्सांक आमी फोन केल्लें. आयिल्लीं खाली 20 जाणां मात, 20 पेरंट्सां मात्र. आनी आयिल्ल्यांक कळ्ळें मुखलें कितें घडलें गे म्हणून. आनी भुरग्यांक सांगलें, तरणाट्यांक सांगलें, भुरग्यानो इतले दीस तुमी एक एकलींत वयतालात मिसाक. इतले दीस तुमी तुजे मम्मी पयलें वयताली, डॅडी मागीर येतालो, खंय केंपरा वयताल्यात. आज हें मिसाचें बलिदान कुटुंबां सांगता बसून तुवें भेटयचें. आनी थंय मदें भुरगो बसलो, पूत वा धूव बसली, दोनी देगेन आवय आनी बापाय बसलीं. आनी एकामेका पासून मागणें करचें मिसाचें बलिदान तें जाल्लें. आनी त्या दीस दिल्ली मिसा हांव वाचूंक आयिल्ल्या वेळार भुरग्याच्या आनी आवय बापायच्या दोगांयच्या दोळ्यान दुकां येतालें. कित्याक गे म्हळ्यार आवय बापायक कळनातलें बरी, भुरग्यांनी मम्मीक डॅडीक बरी भलायकी मेळून दी, बरें काम मेळून दी, तांकां बरें एक हेल्दी लायफ मेळून दी म्हूण तांणी मीस भेटयल्लें. आनी आवय बापाय पासून भुरग्यांनी मीस भेटयल्ले वेळार आवय बापाय आयिल्लींत पयल्या फावटी आमकां एक भुरग्यां सांगाता मेळून रितीर करूंक अवकाश मेळ्ळा. तांणीच वॉलंटियर जावन पेरंट्स आनी आवय बापायनी भुरग्यां पासून मीस भेटयल्लें. आनी दोगांय एकामेका आपणाच्या नांवार मीस भेटयल्ल्या वेळार तांकां तें खंडीत जावन टच जालें. आनी तें मीस ती मागीर म्हणाली आमच्या सगळ्या जिवितांत एक मस्त अर्थाभरीत मिसाचें बलिदान हांव भाग घेतलो आनी भाग घेतली म्हळ्यार हेंच मिसाचें बलिदान. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पुता सांगता, म्हजे दुवे सांगता, बसलो म्हूण मात्र न्ही, बसली म्हूण मात्र न्ही, म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक म्हजेर कितलो मोग आसा म्हूण कळ्ळें म्हाका. आज ताणें पयले फावटी म्हज्या पासून एक मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी ताणें मीस भेटोवन म्हज्या पासून मागणें केलां. भुरग्यांक तशेंच बगलें, म्हजी मम्मी म्हजी डॅडी म्हजे पासून पयसिल्ल्या गांवांतून आयला. एकली बाय आयली, तिका चलोवंक जायनातलें, पांयाच्या गांठीची दूख आसली, तिका चलोवंक जायनातलें. ती पयसतोन कार करून आपल्या पुताक मेळच्या पासून आयला, एका दिसा पासून. आनी पुरा जाल्लें मागीर तें फुल्ल मीस, 1.5 वरांचें मीस, अ व्हेरी इमोशनल मीस. एकामेका पळयतालीं, बसलीं, घट्ट हात धरले तांणी. मस्ताणांनी हात जोडूना मिसा वेळार, तांणी एकामेकाचे हात धरले. मगाचे न्हू कुटुंब म्हूण सांगल्यार संबंद वाडयचे. वी हॅव टू बी कनेक्टेड न्ही, वी हॅव टू बी रिलेटेड. मागीर मीस जाल्ले मागीर तरणाट्यांनी थंयत आसतना तांकां सांगलें हांवें, भुरग्यानो आज पर्यंत तुज्या आवयन तुका बशेंत वाडला आनी रांदून तुका दिला आनी तुका कितें जाय म्हूण इसार तिणें इतलो व्हड जाता म्हणसर, इतलें व्हड जाता म्हणसरी तिणें वा ताणें तुका वाडला. आनी आज ती तुज्या मोगान हांगासर आयल्या, तांचो वेळ ताणें दिला. मस्ताना रजे ना जाल्यार डेली वेजीस सांबाळ गेल्यार वडना,
म्हज्या पुता सांगात हांव इल्ले वेळ बसतां म्हूण आयिल्लीं मस्सण आसलीं आनी तांकां सांगलें आज तुज्या मम्मीक विचार तुका खंयचें पुराय जेवण जाय हांगा मस्ताराचें जेवण आसा कितें पुराय जेवण जाय तुका वॉट डू यू वॉन्ट म्हण तिका इसारन जेवण वाण दी वाण जाल्ल्या उपरांत ती जेवल्या उपरांत जेवता म्हूण सारी थंयत बसून एकामेका बसून उलया कुटुंबांत उलोवंक तुमकां वेळ आसना एटलिस्ट अशा रितीरेक आयिल्ल्या वेळार त्या मेजार बसून बसले वेळार दुसऱ्या कोणायकी बसनाकात मोबायलान तूं ओपनंत करनाजो मुखार बसा उलया एकामेका उलया उलोवंक तांकां उतरांत येवनात कित्याक म्हळ्यार बसून येदोळो मुखार बसून उलोवंतली म्हण दिसता तांकां उलोवंक उतरांत येवनात आनी तांकां सांग लास्टाक जेवण जाल्ल्या उपरांत इतले दीस तुज्या मम्मीन डॅडीन तुजी बशी धुल्ली प्लेट धुल्ली आज तांणी धुवचें नाका तांची बशी तुवें धुयची आवय बापायक तें पत्योंक साथ जालें ना लास्टाक रेतीर जाल्यार तांकां भायर वचोंक मानूंक ना फादर आमकां आमचें कुटुंब सांगाता हाडुल्लो जागो हो हांव हांगात रावतां इल्लो वेळ हांगात रावतां प्लीज अलाव मी टू स्टे फॉर एटलिस्ट 1 hour म्हूण मागणें ती विनंती करतालीं कित्याक म्हळ्यार थंयसर तांकां कनेक्ट जाल्लें अनुभव जावना बगार रिलेट जाल्लें अनुभव जालें एकामेका मोग चडलो अनुभव जालो कुटुंब पयस आसलें मदें मस्त गॅप आसलें आतां तें गॅप भरून लागीं आयिल्लें अनुभव तेणें जोडलें तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो हे ल्हानशें कार्य वरवीं इतलीं व्हडलीं असर्यां घडटात म्हळ्यार तुमी मागणें करूंक आराम केल्यार मात्र न्ही आवय बापाय जावन भुरगीं जावन तरणाटे जावन तुमी प्रयत्न केल्ल्या वेळार खंडीत जावन देव असर्यां तुमचे मदें हाडटा आनी लास्टाक वेता आसतना आवय बापय तरणाटी सांगाता कुटुंब जावन येता आसतना म्हाकाचें न्हू थंय म्हाका एक गीत गायचें म्हणशें बगलें ये कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या थंय तें प्रवेश गीत आरंभ जालें म्हणशें बगलें म्हाका कित्याक म्हळ्यार तें एक कुटुंब जावन घरा गेलीं येता आसतना भुरगीं पयलीं आयिल्लीं मागीर व्हडांक आपयल्लें आनकी मस्त जाणां तरणाटे जे आवय बापाय येवना म्हूण तांकां बेजार आसतली तांकां सांगलें हांवें तांकां कामांक रजा मेळूना जावंक पुरो आनी कितें जालें जावंक पुरो जाल्यार एक उडास दवरा आयिल्ल्यांक कितें जालें म्हूण कळ्ळें येनातल्या भुरग्यांक मोतीन बगलें म्हजी आवय खंय आसा म्हज्या आवयक काम मात्र इम्पॉर्टंट गी म्हज्या बापायक काम मात्र इम्पॉर्टंट गी म्हज्या आवयक आनी बापायक डिस्टन्स चड जालें गी पुताक मेळोवंक येवंक म्हज्या आवयक आनी बापायक तितलो पयस जालो गी हांव तर हांव कोणायकी नाका गे म्हणली बोगना खंडीत मोतीक आयलीं कोण ना मोगाच्यान तुमच्या भुरग्यांकी अशें बगता गी मस्तपोटी तुमच्या भुरग्यांक कुटुंबा सांगाता कनेक्ट करून दवरचें मात्र न्ही तांकां संबंद वाडोवचे बरी जायचे तसलें एक क्रिस्तांव कुटुंब आमी बांदून हाडचें पयलींच्या दिसांनी पळया मोगाचें न्हू डिप्रेशन म्हणलें कोणेंय आयकुना सुयसायड म्हणलें मस्त उणें आसलें ताजे की महापाताक दुसरें खंयचेंय ना आतां पळयल्यार कॉमन जावन गेलां 1-2 दीस मागीर कोणीय उडास दवरना सुयसायडा विशयान कितलीं भुरगीं आज मोबायलाक सोशल मिडियाक मोबायल गेम्साक एडिक्ट जावन आपले जिणींस अंत करन आसात त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आवय बापायनी ह्या दिसांनी रितीरे केल्यार पावनात कावन्सिलींग केल्यार पावना मोगाचें न्हू कुटुंबा सांगाता बसून इळो वेळ खर्चीचे कुटुंबा सांगाता थोडे पटी इल्लेशें भायर वचाचें खाली घरा मात्र न्ही मिसाक मात्र न्ही शॉपिंग मॉलाक मात्र न्ही मोगाचें न्हू वेता आसतना सगळें कुटुंब वर्साक एक पटी म्हणी त्या गांवांतून भायर वचाचें दॅट इज कॉल्ड पिकनिका वेचें म्हणटात पिकनिका वचाचें भुरग्यांक भायर इल्लें वेचें म्हळ्यार बारी संतोश कोणा सांगाता गेल्यार पेरंट्सा सांगाता संतोशान भायर गेल्ले बरी जायना तांकां त्या देखून तुमच्या भुरग्यांक कोणाची गरज आसा गे म्हळ्यार तांकां आवयची गरज आसा तांकां बापायची गरज आसा खंयचो बापाय गे म्हळ्यार मस्तू सावालाय सारचो आवय न्ही मस्तू सावालाय सारची मम्मी न्ही बगार तांकां समजून घेवची गरज आसात समजून घेवची गरज आसात आज आमच्या मस्त क्रिस्तांव कुटुंबांत इलेक्ट्रिशनाची गरज आसा इलेक्ट्रिशन कोण गे म्हळ्यार मोगाचें न्हू खंयसर इल्लेशें शॉर्ट सर्क्यूट जालां तें कंप्लीट सामा करून
शॉर्ट जाल्लें काडून नवें वायर घालचें की वा आसलें समा करून बरें करून काम करचें बरी कनेक्ट करचें बरी संबंध लागीं हाडचे बरी आसलें उणेंपण पयस करून नवो संबंध सोडूंचे तसलें एक इलेक्ट्रिशनाची गरज आसा आमच्या कुटुंबांत एका कार्पेंटराची गरज आसा कार्पेंटराची गरज आसा कार्पेंटर कितें करता म्हाका न्हू दिल्लो एक रुखाचो कुडको काण घेवन तुमी बसले बांग पळय कितले सोबीत दिसतात ते कार्पेंटरान केल्लें जावन आसा हांगा आसतलीं जनेलां दारां पळय कितलें आर्टिस्टीक वर्क आसा ताजे की पयलें तें कितें जावन आसलें तें जावन आसलें एक रुखाचो कुडको मात्र एक रूख मात्र ताका रूप दिल्लो कोणें त्या कार्पेंटरान तुमच्या कुटुंबाक एक नवें रूप दिवचें तुमच्या कुटुंबांत एक नवी सकत बरीचे तुमच्या कुटुंबांत नवो बरवसो उपजोवचे बरी जायचे म्हणून म्हाका भावन आनी भयणीनो त्या कुटुंबांत आमकां एक कार्पेंटराची गरज आसा तो कार्पेंटर कितें करता नाका जाल्लें पुरा तासून काडटा आनी खंयसर इल्लेशें उणेंपण आसा थंय लेप्पा घालून बरें करून पॉलिश करता पॉलिश केल्यार कितें जाता थंयसर उणेंपण आसलें म्हणून कोणायकी कळना मस्तपटी मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमचें उणेंपण उठून दिसता मस्सणाक त्या वेळार आमकां एक मोती केजें कितें गे म्हळ्यार उणेंपण नासलो व्यक्ती संवसारांत तो कोणूच ना हर एकलीं सुकून पडलीं तातूंत आमी कितें करीचें ताका आमी बरें लेप्पा घाल दाखीचें आनी बरें पॉलिश करचें कित्याक म्हळ्यार तें रुखा बरें दिसाचें उणेंपण भरून दिवचें आनी थंय लेप्पा घाल्ले जाग्यार गूण करची सकत देंवून येवं दी थंयसरी रूख आणकी घट जावं दी म्हण आमी मागणें करी तें जावन आसा कुटुंबांत मोगाचें न्हू कार्पेंटराची गरज आज अनेका कार्पेंटराची गरज आसा आमकां खाली गॅप भरचें मात्र न्ही संबंध पयस वचून मोडून गेल्ल्या वेळार आमी मदें मदें आमकां तोड सडल्ल्या वेळार न्हंय सडल्ल्या वेळार आमच्या मदें तांबडी दर्या म्हणलें आड आयिल्ल्या वेळार आमकां एक ब्रिड्ज बांदता तसलो आमकां एक कन्स्ट्रक्टर बिल्डर जायचे आमच्या कुटुंबांत तो बिल्डर मोगाचें न्हू भायर खंय ना तुमींत ते बिल्डर्स संबंध वाडोवचे ब्रिड्ज करचें तसलें आमकां एक बिल्डर जायचें आमकां एक कार्पेंटराची गरज आसा आमच्या कुटुंबांक एका फिजिशनाची गरज आसा मोगाचें न्हू तो फिजिशन कितें करता गे म्हळ्यार आमची भलायकी बिगडल्या वेळार तो आमकां बसून थोडीं सवालां विचारता केदळ तो न्हू कशें जालें कालें जेवलें कितें खालें कित्याक कशें जालें अशें केलां अशें जालें मागीर सांगता पयल्या मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांत आमी बसून एकामेका आयकपाचें आयकनातल्या वेळार झगडीं आराम जातात मनस्ताप आराम जाता राग आराम जाता शॉर्ट टेम्पर्डनेस खंय तो येवचें गे म्हळ्यार एकामेका आयकनातल्या वेळार ताजे करून मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांत एक फिजिशनाची गरज आसा भलायकी दिवच्या व्यक्तीची गरज आसा एका वैजाची गरज आसा तो वैज भायर खंय ना मोगाचें न्हू तुमच्या कुटुंबांत तुमीच तो वैद तुमचो ती वैज त्या देखून तुवें कितें करीचें कुटुंबांत बसून कन्सल्टेशन म्हूण सांगतात वॉट इज कन्सल्टेशन आस्किंग क्वेश्चन्स विचारचें अशें केल्यार कशें जाता म्हणलें विचारचें त्या देखून पयलें पळय आमच्या कुटुंबांनी मलगडीं आसतालीं मलगड्यां कडेन ल्हाना वचून विचारतालीं हांवें अशें केल्यार कशें जाता म्हण विचारतालीं आतां कोणूय विचारनात आतां बसून खंयचें म्हणें काम करीचें म्हण जाल्यार पयलें गुगला कडेन गुगल वॉट कॅन आय डू आनी गुगल म्हणटा डू दीस म्हण आनी तें करतात त्या देखून पळय आज पुरा गुगला बरीत जालात दुसरीं कोणी एकामेका संबंध सडचे बरी कोणाचें जावना देखून म्हाका आमचो संबंध सडचे जाल्यार आमी एकामेका इसारीचे एकामेका उलयचे खंय म्हणी मलगड्यांनी उलोवंक आराम केलेंत ह्या म्हाताऱ्याचें केदाळे किरीत तोंड उक्तें केलें म्हळ्यार नाका जाल्लें सांगचें कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक तुमी सांगची बूद बाळ बुदी सांगले बरें जातात त्या देखून तांकां आयकूंक नाका कितें आयकूंक नाका गे म्हळ्यार ल्हानतोन भुरग्यांक बसोवन आमी शिकोवंक वतना त्या देखून भुरग्यांक बाबडतांत वाडोवंक संबंध सोडोवंक आमी शिकयचें आनी एक काम कुटुंबांत करीचें खंय आमच्या कुटुंबांत एक ट्रॅव्हल एजंटाची गरज आसा आमच्या कुटुंबांत एक ट्रॅव्हल एजंटाची गरज आसा मस्त जाणां पळया ती 4 जाणां मात्र भितर कुटुंब म्हळ्यार 4 जाणां मात्र हांव म्हजी मम्मी म्हजे बाय म्हजे आनी हांव 4च जाणां तांकां वळख दुसरें कोणायची वळख ना तुमी तुमच्या कुटुंबाक एक ट्रॅव्हल एजंट जायचे ह्या रजेर आमी त्या आंटीगेर वचून एक रात रावून या
आनी वचून तांचे लागीं उलयले वेळार आमच्या घरांनी आमकां रावोंक एक एक कुडां सपरेट आसा जावंक पुरो, आमच्या घरांनी रावंक आमकां कम्फर्टेबल जागो आसा जावंक पुरो, आमचेंत म्हणलें कटलें, आमचेंत म्हणली बोशी, आमचेंत म्हणलें पुरो आसा जावंक पुरो आमकां जेवण करूंक, आमच्या फ्रिजान कितें आसा म्हण आमकां कळीत आसा जावंक पुरो. तांच्या घरा, आमच्या आंटीच्या घरा, अंकलाच्या घरा गेल्ले वेळार कितें जाता, थंयसर तांणी दिल्लें जेवी पडटा. भुरग्यांक एडजस्टमेंट भुरगीं शिकतात, व्हडाय एडजस्टमेंट शिकतात, एकामेका थंय सोंसणीकाय शिकतात. आनेकल्याच्या घरा वेचें म्हळ्यार आमचें कम्फर्ट झोन सोडून आमी वेचें गेल्ल्या वेळार आमी अपेक्षा केल्लें आमकां मेळ्ळा जें म्हण चिंतचें न्ही. तांणी दिल्लें मोगान स्विकार करचें, तांणी दिल्लें मोगान स्विकार करचें. वळख मात्र न्ही, संबंद वाडटा. मदें मदें तांच्या बर्थडेक आनी कालें आसल्यार एक विश करून उलोवंक एक प्रयत्न करा. कुटुंबां सांगाता त्या कुटुंबांक भेट करा. सगळो दीस रावा जें म्हणून सांगू ना, एक अर्द दीस रावा. सांगाता मेळ्ळें ब्रेकफास्ट की जेवण गी करा. वेता आसतना खाली हातान वचनाका, वेता आसतना इल्लें कालें म्हणलें फ्रुट्स सांगी आनी कितें व्हरा. दिता आसतना तुमी दिनाकात, भुरग्यांक सांगा दियापता आंटीक, दियापता ताका म्हणटा जाल्यार भुरगीं दिवंक शिकतात, भुरगीं दिवंक शिकतात. मागीर तुमी प्रायवन जाल्ल्या वेळार, कोणीय नासल्या वेळार तुमकां कितें म्हणें गरज आसतना तींच भुरगीं तुमच्या हातार कितें म्हणें घालतात, नाल्यार कांय घालनात तुमकां. देखून म्हाका न्हू भुरग्यांक दिवंक शिकया, दिवंक शिकया. देखून एक ट्रॅव्हल एजंटाची गरज आसा. मदें खंय म्हण रजा आसल्या वेळार कंटिन्यूस रजा 2 दीस आसा, भुरगीं फ्री आसा, तुमी इल्लें फ्री ना जाल्यार फ्री करून काडया. भुरग्यांक सांगाता एक पटी मलपे बिचाक गी, आनीकेंच्या बिचाक गी, आनीक म्हणे सैरींच्या घरा गी, एक पटी वचून या. गेल्ल्या वेळार सांगी नजो हळे 15 मिनटां मात्र तक्षण फाटी येयचे. 15 मिनटां पासून वयचें जाल्यार तुमी थंयच पळयात. एक दीस कोणेंय सांगलें की आमकां जोग फॉल्स पळोवचे पापा म्हण. जोग फॉल्स पळोवन येयचे. आतां मस्त पावस आयला, उदक पडटा म्हण. ताका बापायन वचून यूट्यूब ऑन केलें की यूट्यूब ऑन कर, टायप केलें जोग फॉल्स. आळे पोता जोग फॉल्स पळय. थंय इतले पयशे खर्च करून वचून पळोवचें की अंगात बसल्यार आमकां मेळटा. भुरग्यान पळयलें आनी वगेत रावलो. आनी वचून तो ताणें कितें केलें, मोबायलान ताणें दुसऱ्यान पुरा पळोवन सुरू केलें. शिकयलें कोणें, बापायन. त्या देखून जोग फॉल्स पळयचे जाल्यार यूट्यूबार पळोवंक मेळटा. गेल्ल्या वेळार नोवेन्स अनुभव मेळटा आमकां, न्यू एक्सपिरियन्स. व्हिडियो कॉल करून उलोवचें परगांवान आसल्या वेळार, वचून जायनासल्या वेळार, लगी लगी आसल्या वेळार लायव्ह पळयचें आमी. लायव्ह म्हूण सांगलां म्हाका न्हू. आतां हांगा रेकॉर्डींग जावन आसा, रेकॉर्डींग जावन आसा. तुमी पूर हांगा बसून लायव्ह हांगात हांवें सांगिल्लें आयकतात, पळयतात. संदर्भ कितें, खंयची डेट, कितलीं वरां जालीं, भायर पावस येता की वारें आसा की वदाळ येता कितें म्हणून तुमकां कळीत आसा. आतां तांकां पळयत जाल्यार कांयच कळना, मागीर कांयच कळना. ताका म्हणटात लायव्ह. आमकां हर एकलें की एक लायव्ह अनुभव जायचे, लायव्ह अनुभव. तो लायव्ह अनुभव आमकां खंय मेळटा गे म्हूण सांगल्यार आमच्या कुटुंबांत आमी सांगाता मेळून भायर गेल्ल्या वेळार तो लायव्ह अनुभव आमकां मेळटा. देखून कुटुंबांत केदाळे भितरत बसनाकात, भितरत बसनाकात. सकास कुटुंबां सांगाता भायर वसा, वेळ करसिया, एकामेकाक वेळ दिया. गेल्ल्या वेळार सावालांत इसान रावनाकात, सावालांत इसान रावनाकात. मस्तपटी पळया, वडांक तें तेलसाण्याचें खावचें, तें गोबी मंचुरी, पानी पुरी, तें बरें खालें खावचें. तें नितळी आसना कांय ना म्हूण बगता. तुमकां बगता जावंक पुरो जाल्यार भुरग्यांक तेंत लायक. तांकां एक एक पड्या प्रूफ गेल्ल्या वेळार खावंक काण घेवन दिया. तुमकां जाय गी नाका गी, एक काडी तो पूण एक म्हणी तोंडाक दवरा. तांकां बगता, डॅडी म्हजें सांगता, पाप्पा म्हजें सांगता, मम्मी म्हजें सांगता, एन्जॉय करता म्हूण तांकां कळटा. तुमी सांगा तें ना, तें बरें खायना जो ना, घरा व्हरून पेज जेवया, पेज बरी आसा म्हूण सांगिनाकात. म्हाका इल्लो वेळ दिया. आज तुमी तांकां तें गोबी मंचुरी काण घेवन दिवना म्हळ्यार आनीक दीस आनीकलीं काण घेवन दितात. मागीर तुमी घरा बिरयानी केल्यार तांकां नाका. ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬ म्हळ्यार मोगाचें एक अर्थ बरीत. आनी कुटुंब जावन आसा क्रिस्तांव कुटुंब म्हळ्यार तें बावडतांत ना जाल्यार, बावडती कुटुंब न्हय जाल्यार तें एक शालो कुटुंब. ताजें फावंडेशन घट आसना. तें खंय आसा, कितें जाता म्हणून कळना. तातूंत मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तुमचें कुटुंब देवाच्या सक्तेचेर बरवसो दवर लागीं, बरवसो दवर लागीं. आनी हर एक पटी भुरग्यांक सांगिचें की देव दिता पता, मागणें कर, देव दिता. आनी देव मागणें आयकता. मागणें करया आमी, मागया, सांगता मेळ मागया. आनी त्या कुटुंबांत
समस्या आयिल्ल्या वेळारी कश्ट आयिल्ल्या वेळारी सोसून व्हरूंक देवच कृपा दिता आनी गॉड वील टेक केअर ऑफ एवरीथींग. देव हर एकी पळयता, देव हर एकी सुदारसिता, देव हर एकी मुखार चलयता. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, कुटुंबां जिवीत ह्या संवसारांत हांवें पळयलें एक वर्तें असर्या वा अजाप. ताचें की वर्तें दुसरें खंयचें हांवें पळोवना. कुड्ड्यांक दिश्ट मेळिल्ली न्ही, बेऱ्यांक आयकुचें सकत मेळिल्लें न्ही, उलोवंक जायनातलें उलोवंक न्ही, चलोवंक जायनातलें चलची सकत न्ही, हांतुडार आसतलें उठून चललें व्हडलें असर्या न्ही मोगाचें न्हू. दोन फॅमिली बॅकग्रावंडांतून, दोन टेस्ट आसली, दोन रितीचे चिंताप आसलेले व्यक्ती, दोन फॅमिली कुटुंबांतून आयिल्ले व्यक्ती, दुसऱ्या वेगवेगळ्या गांवांतून आयिल्ले व्यक्ती, आपणान सांगले बरीच जायचे सेल्फ सेंटर्ड पर्सन्स, दोगांय आनिकी सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत सांगतात जी येतात म्हळ्यार ताचे की वर्तें असर्या दुसरी खंयचीय नात हांवें पळयली. तसलें कुटुंब तुमचें जालां गी. आज तुमचें तें मस्त हे नियळ आयकत आसतना तुमकां बगूंक पुरो आमचीं भुरगीं आमच्या सांगातान नात म्हूण. तुमी तुमच्या भुरग्यांक वेळ दिला गी, भोव इम्पॉर्टंट. तुमी तुमच्या भुरग्यांक वेळ दिला गी, शिकप दिला जावंक पुरो. तुमी तुमच्या भुरग्यांक मस्त सल्ला सुचना दिला जावंक पुरो. तांच्या सांगता तुमी बसल्यात की बसूना जाल्यार मोगाचें न्हू. आज एक निर्धार करा, तुमच्या कुटुंबांक इल्लो वेळ दिया. कामांक न्ही, कुटुंबांक वेळ दिया. इतलें पुरो काम कर, इतलें बँक बॅलन्स दवर न्हू. कुटुंबांतच बॅलन्स ना जाल्यार खंयसर आसा मोगाचें न्हू समाधान. घरा येता आसतना एक तर म्हाका डिप्रेशन म्हणशें भोगता, किरिकिरी म्हणशें भोगता म्हळ्यार कोणा पासून तुवें काम करचें. कोणा पासून काम करनासगी तीच व्यक्ती तुका मेळना जाल्यार कोणा पासून काम करचें. त्या देखून कुटुंबांत कनेक्टेडनेस न्ही बगार वी नीड टू बी रिलेटेड. मस्तपटी भुरग्यांक इम्पॉसिबल म्हणलें येता आनी सांगिजे आमी दोगांय काम करया, आमी दोगांय प्रयत्न करया, वी वर्क टुगेदर, वी वील वर्क टुगेदर. ना म्हाका मस्त शिकोवंक मस्त कश्ट जाता, ना पता हांव सांगता बसता, दोगांय शिकया बसून, दोगांय शिकया, दोगांय तूंय बस हांव बसता, बसून वचता. म्हाका एकली बाय एक पिडी सांगताली, ती शिकली खाली मुरने क्लास मात्र. तिजो भुरगो इंजिनियरींग करनासलो. तो म्हणटलो मम्मी म्हाका शिकोवंक मस्त कश्ट जाता, म्हाका समजना म्हण. ही आवय मुरने क्लास शिकली आवय तेच्या सांगता बसून ती शिकताली. आळे पुता हें पळय हांगा कालें दिसता पळय, तें तिका दिसता मात्र मुखार वाचूंक घेना कालें आसा म्हूण. आनी पुताक धैर्य मेळ्ळें खंय गे म्हळ्यार राती 1 वरां म्हणसर आवय सांगता बसताली. आनी तिका समजनातलें न्हीद येतालें जाल्यार पळोवन पळोवन दोळे अर्दे दाखोवन ती अशेंत पळोवन बसताली. कित्याक म्हळ्यार भुरग्याक सांगात दिवचें म्हूण. तुमी तुमच्या तरणाट्या भुरग्यांक आतां सांगात दिल्यार मुखार ती दुसरी बैली रटावळे म्हणलें वा एडिक्शन्स म्हणलें सांगातीक सोदिनात मोगाचें न्हू. सांगातीक सोदिनात. ताणें स्वच्छें कितें आसल्यार घरा ल्हान आसतना आवय बापायक स्वच्छें जावन आसा. देखून तसलें कुटुंब बांदून हाडीत जाल्यार ताका प्रमुख आमी करचें एक काम कितें गे म्हळ्यार त्याग. इल्लो वेळ कुटुंबां बसून करचें. तर तसलें कुटुंब बांदून हाडूंक आज आमी कृपा मागया. ती कृपा मागण्यांत मात्र आमकां मेळटा. आमी त्याग करीचे, आमचे चिंता बदलीचे, आमची जिणी बदलीचे, आमी नवीन जायचे म्हणून सांगल्यार आमी हर एकलेनी त्याग करीचे, सॅक्रिफायस करीचे, नाजाल्यार आमकां जायना. तसलें देणें आमकां मेळून दी म्हूण आज आराधना वेळार आमी मागणें करनासो. तर मगेचे न्हू येया सांगता मेळून जेजूक आमचे मदें आतां आमी स्वागत करया. जेजू आमचे मदें आयिल्ल्या वेळार असर्यानी म्हणलें बरी तो आमकां राखता, आमकां कृपा दिता आनी ताजें हजारपण परिवर्तन हाडटा. पळय पवित्र कुटुंबांत जेजूचें हजारपण कंप्लीट परिवर्तन हाडलें. खाना गांवांच्या त्या काजारांत लग्ना वेळार जेजूचें आनी मोरयेचें हजारपण कंप्लीट परिवर्तन हाडटा. तुमच्या कुटुंबांत ती उणेंपण आसा गे मोगाचें न्हू. एक उडास दवरा, उणेंपण नासलें कुटुंब संवसारांत खंय ना. हर एक परफेक्ट पती, परफेक्ट पतीण, परफेक्ट भुरगीं म्हणलीं संवसारांत खंय नात. हर एक कडेन उणेंपण म्हणलींच आसचीं. त्या देखून आज तें उणेंपण भरून दिवच्या त्या देवा लागीं आमचें काळीज आनी मौन समर्पण दिवया. आमचे गॅजेट्स हातून इल्लें पयस करया. कुटुंबांत एक दीस म्हणी
मोबायल फ्री डे म्हूण दवरचें खंय मोबायल फ्री डे TV फ्री डे इंटरनेट फ्री डे सगळोच इंटरनेट ऑफ करचें कित्याक म्हळ्यार हांगा समाधान भोव गरजेचें समाधान भोव गरजेचें त्या देखून आज ती सर्व कृपा म्हाका आनी तुमकां मेळों दी आमी एक अर्थभरीत कुटुंबां जिवीत तुमी चलोवंक कृपा जेजूत तुमकां दिवं दी म्हूण ह्या सक्रामेंतांत आतां आमच्या मुखार येवच्या जेजूक आमी स्वागत करया आमकांच समर्पण दिवन थोडोसो वेळ आराधनांत वेळ करचया तुझे मुखामोळ हांव पळेव आशेता तुझ्या हसरपणान जियेव आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता सोम्या ये कळसान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळेव आशेता तुझ्या हसरपणान जियेव आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालयता सोम्या ये कळसान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निमेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोच आमचे सोम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोच आमचे सोम्या समर्पिता Sanko 83 Mucha askat kain bolwon tu sata Mocha iksurpona sangat tu dita Mocha kashta dukhan maka busaita Isumya tu maka sai मोजा अस्कत खाईन पळवून तूं जाता मोजा एकसुरपणान सांगात तूं दिता मोजा कश्टा दुखान म्हाका बुजयता सोम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमे पडू आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमे पडू आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोच आमचे सोम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोच आमचे सोम्या समर्पिता
म्हाका तूं पावता कश्टा वेळार आधार तूं जाता म्हजी पदकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा वेळार आधार तूं जाता म्हजी पदकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निंबे पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निंबे पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवोंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सडवोंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता कळसा मना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता Alleluia, 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 Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, 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 आराधन तुका सम्या उगडाप तुका सम Alleluia, Alleluia. जेजू मुखार आमी आज दिंब्यार पडल्या आमची काळजां आनी मनां आमी उबारता सुमया म्हूण गीत गायलें आमी आमचे पिडे शिडेंत तुंच आमकां भलायकी जावन ते सुमया ही जावं दी आमची केवल ह्या गिताची कंताराची उतरां मात्र न्ही मगर आमच्या स्कतकायेंत बळवंत देवस आमच्या कश्टा नश्टा वेळार आदार आमचो देवस म्हजी पदकां सगळीं अपराध ताणें बक्षूंचो देव तो काकुळदार आमकां बक्षिता तो आमचो मोगाचो देव ताचे मुखामोळ आमी पळयल्या वेळार आमच्या अस्कतकायेन मात्र न्ही आमचे पिडे शिडे वेळार तूं आमकां पावताय जेजू कश्टा नश्टा वेळार तो आमकां कुमोग दिताय आनी किर्तनगार म्हणटा 56 तिसरी ओळ म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां देवाच्या उतरांची हांव स्तुती करतां देवाचेर विश्वास दवरतां म्हाका भिरांत ना मनीस म्हाका कितें करूंक शकता मोगाच्यान तुमचो बाबार्थ विश्वास कोणाचेर आसा जेजूचेर आसा जाल्यार आतां हो वेळ जावन आसा मागणेचो वेळ हो वेळ जावन आसा विशेष आराधनाचो वेळ आमी आज ह्या शिकवणे वेळार थोडोसो वेळ आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घालून काडलो आनी थंयसर आमकां कळीत जालें आमच्या कुटुंबांत ऑल इज नॉट वेल आमच्या कुटुंबांत वैजाची फिजिशियनाची गरज आसा तो फिजिशियन हांवूंत आनी तुमीच जायचे जाल्यार जेजून आमकां कुमोग करीचे
आमच्या कुटुंबांत एका कार्पेंटराची गरज आसा, तो कार्पेंटर आमींत जायचे जाल्यार जेजूची गरज आमकां आसा. आमच्या कुटुंबांत एका इलेक्ट्रिशनाची गरज आसा, तो इलेक्ट्रिशन हांव आनी तुमी जायचे जाल्यार आमकां जेजूची गरज आसा. आमच्या कुटुंबांत एका बिल्डराची, एका आर्किटेक्टाची गरज आसा जाल्यार तें कुटुंब सोबायन बरें सोडल्यार घर सोबायले वरवीं कांयच मेळना म्हाका न्हू. कुटुंबांची सोबाय केदाळा चडटा गे म्हळ्यार एकाचे मुखामळ पळोवन आनीकलीं संतोशान उलयल्ल्या वेळार, खंय म्हणी भायर गेल्ल्या वेळार एकामेका मिस करता आसतना एकामेका सोडून रावूंक जायना. आमकां मोगाचो बांद म्हणटात. कुटुंबाचो संबंद जायचे मोगाचो बांद. तो मोगाचो बांद म्हणलें आमी आर्किटेक्ट आमी जायचे, तो बांद सोडूंचे बिल्डर्स आमी जायचे. आनी आमकां हर एकलें की आज एकलेची गरज आसा, तोच जेजू. कुटुंब सोबया मोगाचें न्हू, घर सोबय नाकात. घरची सोबय तूं कुटुंब भितर आसली मनशां दोळ्यान दुकान घालून दीस काडटा जाल्यार तें घर कितलें सोबयलां रे, ताका सोबीत दिसना घर तें. कुटुंबांत आसलेल्या व्यक्तीन थंय तांच्या मुखार म्हळ्यार एक हांसो आसा, बरजळ आसा, एक समाधान आसा, शांती आसा म्हळ्यार तें घर गुडसूल जाल्यार येवणना. त्या घरांत समाधान आसा, त्या घराक एक सोबाय आसा. त्या घराक कोणी येवंक वचूंक रावूंक आशेतात. कित्याक म्हळ्यार तें घर समाधानाचें, तें घर एक मोगाचें, तें घर हर एकलें की मोगान वेलकम करचें. तुज्या कुटुंबांत उणेंपण आसा गी म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी, निराश जायनाका. जेजू आसा, तो आमकां हर एकलें की पळयता. ह्या वेळार आज तुवें नियाळलें, आयकलें, जेजू तुका खंडीत जावन आज तुज्या कुटुंबांत एक धैर्य दिवंक, धैर्याचें उतरां तो उलयता. ताणें सांगलें कस भियेनाका, भियेनाकात, हांवूच तो. शीस भियेल्लें, तरतरतलें, बुतू म्हूण चिंतलें. आनी जेजू म्हणटा भियेनाका, हांवूच तो. तुमचीं भुरगीं भियेल्ल्या वेळार तीं तुमचे कडेन धांवून येवन सांगतात, मम्मी डॅडा म्हाका बेन दिसता. आनी तुमी ताका पटलोवन धर, नाका पुता हांव आसा पुता, भियेनाका. कितलें धैर्य मेळटा न्ही. त्या वेळार तुमकांय बेन दिसता जाल्यार भुरग्यां मुखार तुमी बेन दाखयनात, धैर्य दितात. आनी भुरग्याक डाडा आसा म्हूण धैर्य येता. बापायक पूत आसा म्हणलें धैर्य आसा. दोगांयकी बेन दिसता. आनी दोगांयनी कितें करीचें म्हळ्यार जेजू लागीं येचें. जेजू म्हणटा भियेनाका, फियर नॉट, टेक करेज, धैर्य घेया, जेजू कडेन मागा. किर्तनकार म्हणटा म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां. किर्तन 56:3. काळजांतोन जेजू कुत्त पळोवन सांगा ही उतरां, किर्तनाची उतरां 56:3. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां. रिपीट करनंतर रावा, जेजू कुत्त पळया. कुटुंबांत भुरगीं मुखार कशें वाडटात गी, कितें जाता गी, तांचो फुडार कितें गी, कशें जीवन आसात गी परगांवांत, हेर गांवांत. आमचे मस्सण आमच्या कुटुंबाचे संदे परगांवांत आसात. ह्या वेळार मागीर आमी आमच्या कुटुंबा संद्यांक, तशें इस्रायल गांवांक आमी मागया, पॅलेस्तिना पसून मागया, झूज जावन आसतले हर एका राष्ट्रा पसून मागया. आमी आमच्या कुटुंबाचे संदे तेय जावन आसात, तांच्या पसून आमी मागया. आमकां भिरांत दिसता, आमकां बेन दिसता, आमकां निराश म्हणशें भोगता. कोणा थंय वेचें आमी, कोणा लागीं वेचें, खंयसर आमकां समाधान मेळटा म्हूण आमकां भोगता. त्या वेळार कोणा थंय वेतात. पेद्रो म्हणटा खंय खंय वचनाकात, जिविताचीं उतरां जेजू कडेन आसात. हे देखून जेजू म्हणटा हांवूच सत, हांवूच जीव, हांवूच वाट. खंय खंय वाट सोदी नाकात. म्हजे लागीं येवची वाट सोदा, उरली मुखार वेची वाट हांव दाखयतां. तुमच्या भुरग्यांक तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू लागीं येवची वाट दाखया.
जेजूचो मोग जाकया उतरांचे देवाच्या उतराची गोडसाण साकून पळोवंक एक अवकाश दिया. तांकां देव मोग करता, हांवूय मोग करता पुता म्हण तुमचो मोगी दिया. भुरग्यानो, ह्या संवसारांत देवान दिल्लें एक वर्तें देणें तुमकां म्हळ्यार तुजी आवय आनी बापूय, तुजी मम्मी आनी डॅडी. आज तुमकां मोगान म्हणले बरी तांणी आज ह्या रितीरेक आपण हाडला. ये पुता, इल्लो वेळ वचून मागणें करया. कलमडी मायाच्या त्या पुंतडार वचून दिंबी घाल मागया पुता म्हण तुमकां आपण हाडला. कित्याक म्हण ती तुमची मोग करतात. प्रे फॉर युअर डॅड अँड मॉम, प्रे फॉर देम स्पेशली. तांच्या पासून मागा, भुरग्यां पासून आवय बापाय मागा, तुमचें मागणें देव आयकता. खंयच्या कुटुंबांत मागणें आसा त्या कुटुंबांत जेजूचें आनी मोरयेचें हजरपण आसा. आनी जेजू म्हणटा खंयसर दोग वा तेग सांगाता मेळटा थंयसर आसा. कुटुंबांत सांगाता मेळा थंयसर जेजू हजर आसता. केवल मागणें करतना मात्र न्ही, क्रिस्तांव कुटाम हर एक पिढी सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तें जेजूच्या नांवांत सांगाता मेळाचें. मागया मोगाचें तुज्या हर एक दुखांत, हर एका बेजारांत, हर एका अस्कातकायांत, हर एका उणेपणांत धैर्य दिवंक सकत आसलो देव आमचो देव. हे उतार परत आमी सांगया. काळजो तो जेजूक सांगा. कीर्तन 56 तिसरी ओळ. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां. जेजू, म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां. जेजू, म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां. देवाच्या उतरांचेर हांव स्तुती करतां, देवाचेर विश्वास दवरतां. म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. आनी जेजून सांगली उतरां पळया मार्काच्या सुवार्तेंत 14 अध्याय वर्सेस 36. अब्बा बापाक भोवमान जेजू अशें म्हणटा. अब्बा बापा, सर्व संगती करूंक तुका साध्य आसा, साध्य आसा. एवरीथिंग इज पॉसिबल टू माय हेवनली फादर. ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಸ. ಇಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. जेजू आसा मोगाचें नांव. भियेनाकात, धैर्य घेया. तुमचे हर एक तेसावा गरजो कितें म्हणी आसल्यार आज हांगासर तुमी येता आसतना सबा रितीन ह्या नोवेनांत भाग घेवन मागणें करीचें. आमकां हे गरजे पासून मागणें करीचें म्हण तुमी आयलात गे. तुमचें दूख समर्पण दिवन आज जेजू तोन मरिया मायेच्या विनवण्या वरवीं कृपा आमकां लाभाचें, आमच्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद पडाचे म्हण तुमी विशेष मागणें करूंक आयल्यात गे. तर दोनी हात वयर उबारा. तुमचे हर एक तेसावा मोतीक हाडा आनी सांगा जेजू तूं दयाळ आनी काकुळदार, आमची मागणी आयका तें म्हणलें धैर्य आमकां आसा. सकास दोळे तांकां जेजूकूत समर्पण दिया आनी मागा. आमकां भिरांत दिसतना देवाचेर विश्वास दवरचें म्हणटा कीर्तन 56 वर्सेस 3. आनी जेजू म्हणटा मार्काच्या सुवार्तेंत 9 अध्याय 24, 23, 24 सत म्हणटल्यांक सर्व संगती साद आसात. सत म्हणटल्यांक सर्व संगती साद आसात. एवरीथिंग इज पॉसिबल दोज हू बिलीव इन द पावर ऑफ आवर गॉड. देवाच्या सत्तेचेर बोवार्थ पातयेणी दवरल्यांक हर एकी साद आसा. स्टार्ट प्रेइंग, स्टॉप वरीइंग. जेजू आज हांगासर तुजीं भुरगीं आपल्या काळजाच्या अत्रेक उणेपणाचें जिवीत हाणायल्यात. तांचें तें मसण तें साबार जाण तें समस्या आसा जावंक पुरो. थोडी आमची कुटुंबाच्या समस्येतून भायर येवंक कश्ट नासा जावंक पुरो. हेरांची उतरां सोंसून व्हरूंक जायनासतना कश्ट नासा जावंक पुरो. खंयची बेजारायेंत पिडेंत वळवळून आसा जावंक पुरो. कुटुंबांत काजारी जिवितांत असमाधान आसा म्हूण आज मागणें करता जावंक पुरो. बरें काम मेळून दी, बरी सैरीक मेळून दी.
म्हज्या कोर्टांत आसतले हर एक केजी सॉल्व जावन दी. जाग्याचे समस्या पयस वचून दी. बिझनेसान म्हाका बरें लाभ मेळून दी. बरें आमकां प्रतिफळ मेळून दी वावराक. आमकां बरो पावस मेळून दी. बरें आमकां वातावरण मेळून दी. पियोवच्या उदकाक आनी उदकाक खंयचें उणेंपण जायनातले बरी आशिर्वाद मेळून दी. परगांवांत हेर गांवांनी वावर करनासतले आमच्या कुटुंबाचे सांदे तांकां आशिर्वाद मेळून दी. संरक्षण मेळून दी. अशें साबार ते सावां घेवन ही तुजी भुरगीं आसूं जे म्हाका रायल्या सोम्या. तांच्या हर एकल्याची मागणी तूं आयक. तांकां तुवें येदोळ पर्यंत राखलय आनी मुखारी तूं राख जिसू. तांच्या कुटुंबांत ती कश्ट नासा जावंक पुरो. तांकां मोग मेळूं ना जावंक पुरो. तांकां तांची म्हणली कोणूच ना जावंक पुरो. हांव अनाथ कोणा पासून जियेचे म्हणल्यार चिंता मती गायला जावंक पुरो. आमाल पिवणेक ड्रग्साक इंटरनेटाक अश्लीलताक एडिक्ट जाल्लीं म्हज्या भाव आनी भयणी हांगासर दिंबी घाला जावंक पुरो. म्हाका जेजू आज ह्या सर्वांक तुका समर्पण दिता. हांव पातयेतां सोम्या. हांव तुजेर विश्वास बावडत बरवसो दवरता. तूं हर एकलें की आज आपडते गुण करते म्हणली पातयेणी म्हाका आसा. जेजू हांव तुजेर पातयेतां. हांव तुजेर पातयेतां. हांव सत मानतां धन्या. म्हजो विश्वास पयस करून तूंच म्हाका आदार दी. हांव सत मानतां धन्या. म्हजो विश्वास पयस करून तूंच म्हाका आदार दी. जेजू म्हजो विश्वास पयस करून तूंच म्हाका आदार दी. आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका. दिंबेर पडून दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका. नमन तुका आमच्या सोडबोंडारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. कळसामोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. कळसामोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. जेजूक आमी समर्पण दिवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या रितीऱ्या वेळार तुमी कुटुंबा सांगाता आयल्या जाल्यार तुमचे पासून विशेष मागणें आमी करतले. कोणी म्हणी तुमच्या भुरग्यां सांगाता एक कुटाम जावन आयल्या जाल्यार मुखार या. तुमचे पासून विशेष मागणें ह्या वेळार आमी करतले. तुमची भुरगीं तुमी सांगाता आयल्यात की आज एक कुटुंबाचो दीस. कुटुंबा सांगाता तुमी आज मुखार आयल्यात. जेजू तुमच्या कुटुंबाचेर एक आशिर्वाद दिवंक आशेता. सांगाता येवन सांगातात रावा आनी सांगाता सक्रामेंता मुखार रावल्ल्या वेळार सांगाता जियोंक की देव सुकृपा दिता. नाकात जेजू तुमची मागणी आयकता. एक कुटुंब जावनूच मुखार या. कुटुंबा सांगातात उबे रावा नाजाल्यार दिंबी घाला. जेजू कडेन इल्लोसो वेळ उलोवंक एक प्रयत्न करा. तो तुमचो मोग करता. तो तुमच्या हर एकल्याचो मोग करता. तुमी तुमच्या कुटुंबा जिवितांत खासदारी जिवितांत आज म्हणसरी सांगता रावोंक जियोंक करपा दिलो जेजू आनी मुखार तुमकां सांडून घालचो ना. जेजूकूच पळया. आज पर्यंत तुमी व्यक्तीचेर नदर घाली. आज सक्तेचेर नदर घाला. ती सकत जावन आसा जेजू क्रिस्त. तुमच्या कुटुंबा सांगाता एक मागणें करचें म्हळ्यार तें नीज जावन आमकां मेळिल्लें एक बागस म्हणयत तुजें कुटुंब समर्पण दी. आज तुमी तुमच्या भुरग्यां सांगाता
तुमच्या आवय बापाय सांगाता आयल्या जाल्यार एकामेकाचे हात धरा. होल्ड इच अदर्स हँड्स. प्रे करून हात धरा आनी जेजू लागीं मागा दोळे तांकां इल्लो वेळ. तुमी इतलीं वर्सां त्या कुटुंबांत सांगाता जियेत आसतना तुमकां कळीत आसा तुजी मम्मी कोण, डाडा कोण, भुरगीं कोण, तांचें तें कितें विकनेस म्हणलें आसा, कितें उणेंपण आसा तुमकां मात्र कळीत आसा. मगाच्या भावनांनी भयणीनो, तुमच्या भुरग्यांक तुमकां आज आपण हाडूंक जावना गे, बेजार पावनाकात. तांच्या बसून मागा. ती दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार वा शिकूंक गेलात गे, कॉलेजीक क्लासीक गेलात गे, तांकां समर्पण दिवन मागा. ती खंय आसल्यार आज तुमचें मागणेचें बळ तांकां मेळटा. एक घरा एक आवय आनी बापय मागणें करूंक आराम केल्ल्या वेळार, मागणेची आवय बापय जाल्ल्या वेळार त्या कुटुंबांत देवाची सकत वळटा. आनी भुरगीं पळयल्लीं तांच्या जिवितांची मागणेचे रूस जिखून घेतात. तेंच आमी आयकल्लें आज सुवार्ता बरी खबर. ती बरी खबर कितें गे म्हळ्यार पाऊल आनी सिलास देवाक स्तुती करनासतना तांणी हेरा कैदी मदें बसून स्तुती करनासतना सगळ्यांनी तांकांच पळयलें आनी पळयल्ले आनी आयकल्ले द्वारी तांच्या काळजांत तो मोग सडलो. तांणी ती सत्तेचे अनुभव केलें. आज तुमी एकामेकाचे हात धरून मागणें करनासतना फ्रेंड्स, स्टार्ट प्रेइंग, स्टॉप वारी. मागणें करूंक आराम करा. खंत रावया. कोणाचेर नदर गेल नाकात. सुटका मेळना आमकां. खंय गेल्यार आमच्या समस्याक परिहार मेळटा म्हूण सोदून आसात गे. हांगासर आसा तुमच्या हर एका सवालांक जबाब. जेजूकुत समर्पण दिया. मौनपणी मागा. प्रे फॉर युअर फादर, प्रे फॉर युअर मदर. तुमच्या भुरग्यां पासून मागा. तशेंच जाल्यार सवकास अशें हात वयर उबारा. मस्त वयर करी जे म्हणना इल्लें वयर उबारा आनी सांगा जेजू, आज आमी आमच्या कुटुंबा सांगाता हांगासर आयल्या. आज म्हज्या भुरग्यांचे, म्हज्या पतीचे, म्हज्या पत्नीचे, मम्मीचे, डॅडीचे हात हांवें धरल्यात. हांगासर आसलीं तुमचीं भुरगीं दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार आसात गे. तुमचो एक हात वयर उबारा. चिंता तुमच्या भुरग्यां सांगता तुमी आसात म्हूण. तीं खंय आसात की ह्या वेळार तांकां थंय आसल्या जाग्यारच आशिर्वाद मेळूं दी. तांकां कितें कश्ट आसात गी, उणेंपण आसा गी, हर एक तुमच्या बेसांवाद्वारी जेजू तुमच्या मुखांत देवच्या बेसांवाद्वारी तांकां हर एकलें की आशिर्वाद मेळूं दी. एक हात वयर उबारा आनी मागा. हांगासर आसलीं पेरंट्स भुरग्यां सांगात आसात की तुमी तांचे हात धरा. चवकास इल्ले वयर उबारा. कितलो जाता तितले मात वयर उबारा आनी जेजू लागीं मागा. जेजू, आज आमी एकामेकाचो हात धरला. आमचे मोग आनिकी लागशिल्लो जावं दी. एकामेका आमी मस्तो आनिकी जाणा जायचे. मस्तो सांगते आमकां एकामेकाक कळीत ना. आमी बसून उलोवना. बसून आमी एकामेकाचें सूख दूख एकामेकाक वांटून घेवना. आमी एकामेका तें आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार सोंसून व्हरना, बोगसूना. आमी एकामेकाक आमी मोगान उलोवंक वेळ दिवना. आमी एकामेकाक पळोवन अप्रिशिएट करूना. आमी एकामेकाक आमी संतोष दिवंक फाटीं सरल्या. आमी केवल आज पर्यंत वस्तू दिले. वस्तू दिल्ले वरवीं मोग मेळटा म्हूण चिंतले आमी. ना, आमी आमकांच दिवचे. वस्तू न्ही, पयशे न्ही. मनशाक म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक हांव गरजेचें. हांवें इतलें व्हडलें घर बांदलां पावता कोण ना म्हूण. ना, कुटुंब बांदिचें पयलें, मागीर घर बांदचें. पयलें कुटुंब बांदिचें. जेजू, हांव सुकून पडलां, सुकून पडलीं. म्हाका बक्षी. म्हाका तुज्या उजवाडान चलय. तुजी कृपा म्हाका दी जेजू. म्हजे लागीं उलय. म्हाका तुजें आशिर्वाद दी. जेजू कुत्त पळया. दुलोब जेजू, मोगाळ उदार. कितलो मोगाळ इश्ट आमचो जेजू. आमचे संगी तो दीस रात रावता. आमकां तो सांबाळ चलयता. ताच्या बगार आमकां हेर कोण आसा मोगाचें न्हू. आमचो मोग करचो.
संपूर्ण प्रीत मोग करचो देव कोण आसा ताचो सांगात तो आमकां दिता. जेजूकत पळया, कुटुंबा सांगाता बसल्या वेळार जेजूकत पळया. आनी हें गीत सगळें सांगाता मेळना आमी गावया तुमच्या कंताराच्या बुकांत पेज नंबर 155. सोम्यांची सुती हांगा आसतलें न्ही बूक पळयचें म्हणना. E4 दुलो जेजू सांगाता मेळ जेजूकत पळया. तुमकां बूक उक्तो करचो नाका म्हणशें बगला उक्तो करचें नाका जेजूकत पळया. इल्लेशें उतरां काळजांतोन ताका उलो मारूंक एक प्रयत्न करा. दुलोब जेजू मोगाळ उदार. वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीसस. ह्या संवसाराची इश्टागात आमकां कुटुंबांतून पयस व्हरता. देवाचे इश्टागात जेजूचे इश्टागात आमचे कुटुंब एक करता, घटाय दिता, सांगाता मेळूंक कुरपा मेळटा. बूस्ट इज द नॉट सिक्रेट ऑफ आवर एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स. बूस्ट इज नॉट द सिक्रेट. Jesus is the secret of your family's unity. तुमच्या कुटुंबांतय सांगाता तुमी येयचे जाल्यार मागणें सांगाता मेळाचें. तर तुमची नदर जेजूचेर गेला आनी बरें कर. काळजांतोन आमी ती उतरां अनुभव कर सांगाता म्हणया. दुलोब जेजू मोगाळ उदार. जेजू मोगाळ उदार. कितलो मोवाळ इश्ट आमचो, कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. आमचे संगीत दीस रात रावता. आमचे संगीत दीस आमकां सांबाळून चलयता. आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बगर हेर कोण आसा आमकां. ताचे बगर हेर कोण आसा. संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. ताचो सांगात आमकां दिता. वाटो दैवीक मोगाचो. ताचे बगर हेर कोण आसा. संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. ताचो सांगात आमकां दिता. ताचो सांगात आमकां दिता. वाटो दैवीक मोगाचो. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या ससणतोन मोग करतल्या. मानतां सैबा तुजो उपकार. सरपण करतां तुका नमस्कार म्हज्या जेजू. जा तूं आमचो इश्ट ह्या ससणांत. ही जीण आमची जाताच काबारी. निर्मी आमी बगूंक तुका रूप बागी सरगारी. जेजू मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या ससणांतोन मोग करतल्या. ससणांतोन मोग करतल्या. मानतां सायबा तुजो उपकार. मानतां सायबा तुजो उपकार. सरपण करतां नमस्कार. सरपण करतां नमस्कार. जातो आमचो इश्टा ससना. जीण ही जाताच काबारी. जीण ही जाताच काबारी. निर्मी आमी बगूंक निर्मी आमी बगूंक तुका. रूप बागी सरगारी. आमी जेजूचे नदर गेल्या मोगाचे न्हू. सगळे आमी दोनी हात आमचे वयर उबारया. तुमचें कुटुंब ह्या वेळार तुमी वयर उबार नासात. तुमच्या कुटुंबांत आसली हर एक अस्कतकाय उणेंपण वायट अनवराचें घडितां
अस्कतकाय तुमच्या कुटुंबाची तुमची कितें म्हणी मागणी त्या सावा आसात गी तुमच्या कुटुंबांत ह्या वर्सा काजारां वा बरी कार्यो आनी कितें म्हणी जावचेर आसात गी तुमच्या कुटुंबांत कितें म्हणी अवघडां घडचेर आसात तुमकां भोगता गी तुमकां कोणें म्हणी माट मंत्र करून गेला कितें म्हणी जाला तुमच्या कुटुंबां मनशें भोगता गी अडखळे आसात मनशें भोगता गी तुमच्या कुटुंबांत अनवरां येतात मनशें बेंदिसता गी तुमकां मुखार कशें म्हणली सावालां मोतीत आसात गी भुरग्यांक व्हडांक बरें काम ना बरें शिकप जाय बरें काम जाय म्हज्या भुरग्यांक बरी सैरीक मेळाचें म्हण मागणें करनासात गी हर एक तुमची मागणी हात उबारले वेळार समर्पण दिया जेजूक आमी पळोवन आसा दोनी हात आमचे वयर उबारल्यात हर एक जेजूक सांगा मोगाचें न्हू तुमच्या भुरग्यांचें काजार प्लॅन जाल्लें सुटलां गी बरी सैरीक मेळना गी भुरग्यांक बरें कामंत मेळूना गी भुरगीं मस्तू पोखरी आसात गी सांगलें आयकनात गी आनी भुरगीं तुमची एडिक्ट जालात गी कुटुंबांक सांगाता मेळ्ळ्यांत गी तुमच्या सांगा तुमची भुरगीं नात की घरसण गेलात की उलोवणें ना गी एकामेका मदें हर एक ब्लॉक्स जेजूच्या नावी संपूर्ण तुमकां सुटका मेळचे बरी जेजू कत्त समर्पण दिवन मागया आज मोगाच्या कुटुंबांत सांगाता मेळ्ळा आमी हें जावन आसा देवाच्या घरा कुटाम जावन आमी सांगाता मेळ्ळा देवाचे भुरगीं सांगाता मेळ मागणें करता आसतना देव कान दाखिना देव दोळे दाखिना तो आमची मागणी आयकता देव आमची मागणी आयकता मोगाचें देरान मागा खदडा कुटुंबाच्या सांदे आपणा कुटुंबा बसून दिमी घालून हात उबार मागणें करतात गी त्या कुटुंबांत सकत देवून येता पौल आनी सिलास मागणें केल्ल्या वेळार ते सगळ्या जाग्यार सखत देवून आयली खंयच्या कुटुंबांत आवय बापय भुरगीं पती पतीण भुरगीं सांगाता मेळून दोनी हात उबारन प्रेज एंड वर्शीप करतात गी त्या वेळार सखत देवून येता आनी ती सखत जेजू क्रिस्त तुमकां दिता भियेनाकात तुमी सक्तीन बरतल्यात जेजून सांगिल्लीं उतरां दोनी हात आमी वयर उबारल्यात मोगाचें न्हू सांगाता मेळ्ळा आमी स्तुती करया सगळें तुमचें कुटाम समर्पण दिया तुमचें कितें बरें तेसावां आसात आंगवणे आसात हर एक समर्पण दिया ह्या वेळार परगांवांत आसल्ल्यांक आमच्या गांवांत आसल्ल्यांक घरा आसल्ल्यांक कुटुंबांत आसल्ल्यांक हांतोळ्यार आसल्ल्यांक हर एकलेक समर्पण दिया आमच्या कुटुंबाच्या सांदे दुसरे दुसरे कडेन आस्पत्र्यांनी व्हडव्हड जावंक पुरो पिडेंत आसा जावंक पुरो हर एकलेक समर्पण जेजूचे सकताच्या देवून येवं दी भलायकी देवून येवं दी समाधान मेळचें बरी जावं दी हर एक अंधकाराचे सत्य आमच्या कुटुंबांतून पयस वचूं दी जैत आमकां मेळून दी जेजूचे नांवी आमकां सुटका मेळून दी हात उबार मागया हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू तुझ्या पवित्र नामाच्या पडान हांगासले हर एका तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी सखतून देवाय जेजू कृपातून दी तांच्या लागीं उलय जेजू तांच्या कुटुंबा बसून मागणे करनासात ते सावा समर्पण दिवन मागणे करनासात हर एकल्याचे मागणे तूं आय या भुरग्यांचे दोळ्याचे दूख तूं पुस जेजू तांच्या लागीं तूं उलय जेजू तांकां कृपा दी जेजू तांकां दी तुजी सखत तुजो उजवाड तांचेर फांकोवन दे हे परजळीत जावं दी परजळची कुटुंबां जावं दी हालेलुया 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 जेजून आमकां हर एकल्यांक आतां आशिर्वाद दिवन सोबेल ह्या नोवेनाच्या वेळार आसले ह्या रितीरेचे आराधनाचे विशेष आशिर्वाद कोणा म्हणे तुमकां मुखार येवन आशिर्वाद घेवचे म्हणशें बगल्यार मुखार येवयात वा थंय दिंबी घालयात जेजूक आमी आमकां समर्पण दिवया आमचें कितें म्हणे ते सावा उरल्यात कंत बेजार आनी आसा मोतींत हर एक समर्पण दिया मागा तुमकां मेळटलें जेजू तुमचें मागणें आयकून तुमकां कितें जाय कितें गरज आसा तें जेजू दिवंक आशेता मागया येया येद्या व्हडा सक्रामेंता तुजे मुखार हांव सर पडलां म्हजी जिणी समर्पण दिता म्हजें रूप म्हज्या हातांचें रूप म्हज्या हातांचें जीवन म्हज्या हातांचें कुटुंबा जिवीत नवें कर एक समाधानाचें शांतीचें मोगाचें कुटाम बांदून हाडूंक म्हजेर तूं आशिर्वाद घाल जेजू म्हण एक मागया गे जेजूकूच तूं पळोवन भक्तीपणी मागया
Yethavada Sacramenta Sastanama Karuya Purvilyatya Rupabola Nobyoriti Adharya Salvanit Askutnisya Mavartachi Motivya Zaseba Tashin Buddha Ulla Pani Stutisa Potvi Mahima Sasna Sasna Ekastanya Harsita Tukadogay Chaspirita Samasami Nahata Amen. प्रार्थूया. येसू मी जेजू क्रिस्ता ह्या पवित्र सक्रमेंताखाल तुझ्या कश्टान सोगडास तुवें आमकां सोडलय. तुझे सरवणीचो फळ सदांच आमचें आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यार आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रस करताय ससनांच्या ससना. Amen. संतोषाची गीतां गावून सौम्यामी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. कळसा मोना एकवटोन अर्गां स्तुती बलिदान सर्गी बापाकास भेटयता. संतोषाची गीतां गावून सौम्यामी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. कळसा मोना एकवटोन अर्गां स्तुती बलिदान सर्गी बापाक आस भेटयता. बापा आमी तुजी भुरगीं विस्ता आमचे सदां मोग तुजो उदार. पातकान पोटल्यारी भोव पयसरल्यारी भोगसूंक सदां तयार आसय ओळखा कळटा. संतोषाची गीतां गावून सौम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. कळसा मोना एकवटोन अर्गां स्तुती बलिदान सर्गी बापाकास भेटयता. पिरगस तुठा एकसन अर्गां दिता उपकाराटोन बली भेटयता. उतार आयकता जेवणान बागेता आमकां मोडून साक्षांची आधार मागता. संतोषाची गीतां गावून सौम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. कळसा
कोणा एक पोटोन अर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापा कास भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आज मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमची मेटां आमी काडल्यात हांगासर येवंक. कुटुंबां सांगाता तुमी मस्त जाणां आयल्यात. कुटुंबां सांगाता येवन थोडोसो वेळ कुटुंबांचेर आमी एक मोठवी शिकवण आमी आयकलां. देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा, क्रिस्तांव कुटुंब कशें आसाचें म्हणलें आमी समजून घेतलां. आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां आमचें कुटुंब खंय आसा जें आसलें म्हणलें आमकां समजलां. त्या वेळार आज आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमचें कुटुंब जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी सांगया, सोम्या, आमचें कुटुंब तुज्या सक्तेन बराचें BPL कुटुंब जायचें, बिलिवींग इन द पावर ऑफ द लॉर्ड. तुज्या सक्तेचेर पातयेणी दवरचें, डिपेंडंट ऑन गॉड. देवाचेर होंदून जियेचें. उणेपण आयिल्ल्या वेळारी, पिडा आयिल्ल्या वेळारी सोमी आमकां दिता, सोसूंकी कृपा दिता. त्या देखून जाय आसली सकत कृपा आमच्या कुटुंबांचेर मेळूं दी. तुमच्या कुटुंबांत आसलें कोणाक म्हणे विशेष मागण्याची गरज आसा म्हणशें बगल्यार, तुमच्या तरणाट्यांक वाट चुकून गेल्यात, एडिक्ट जाल्यात, मोबायलाक जावंक दुसऱ्या एडिक्ट जाल्यात, आज समर्पण दिया. आनी थोडे पडेन ती तांकां एडिक्ट जावंक कारणंत कुटुंबाचे सांदे म्हणलें आज आमी समजून घेतलें. त्या देखून आमी मस्तपटी एक याजक जावन म्हजी जबाबदारी हांवें करनातल्या वेळार तुमी कुटुंबाचे सांदे जावन मलगडीं जावन तुमची जबाबदारी तुमी करनातल्या वेळार आमी सुकून पडल्या. त्या देखून देवा मुखार आमी आतां रावल्ल्या वेळार मोगाच्या भावांनी भयणी आमची सूख आमी वळखून घेवया. बाबातोन भयणीतोन देवातोन बोगसाणें मागया आनी हे मिसाचे बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां उणेंपण आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. Cristo काकुळट कर, Cristo काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, तूं अगणित मोवाळेचो बाप, तुजे लागीं मागताल्यांक तांकां फावो जाल्ल्या प्रसड आनी तांणी आशिल्ल्या प्रसड तूं दिताय. तुजे काकुळटीन सर आमचीं पातकां बोगस आनी जें आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोएल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. सरेस्पर अशें सांगता,
राष्ट्रां जागी जावं आनी जेवसापड्याच्या फलक्यांची वाट धरूं, कित्याक भोंवतणीच्या सगळ्या राष्ट्राची नीत करूंक हांव बसतलो. कोयती लाया, कित्याक पीक तयार आसा. येया आनी मळा, कित्याक दाकाची कळंबी भरल्या. दोणां भरून ओमततात, कित्याक तांचें खोटेपण खरेंच ओड. निर्णयाच्या पालक्यान लोकांचो जमोच जमो, कित्याक निर्णयाच्या पालक्यान संवसाराचो दीस लागीं पावला. सूर्य आनी चंद्रीम काळे जातात, नखेत्रां आपलो प्रकाश लिपयतात. सियोनांतावन सरेस्पर घर जाता. जेरुसलेमांतावन तो आपलो ताळो आयकसो करता. आकाश आनी पृथ्वी थरथरतात, पूण सरेस्पर आपले परजेक असो जातलो. इस्रायेलांक एक खोटें जातलो. तेदवां हांव सियोनान म्हज्या पवित्र पर्वतार वस्ती करता तो. सरेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी जाणा जातल्यात. जेरुसलेम पवित्र जातलें आनी परकी मनशां थंयच्यान वेचिनात. त्या दिसा पर्वतांत हांव दाकासरो व्हांवतलो आनी दोंगरांत हांव दूद वाळटलें आनी जुदाच्या वळांनी भरपूर उदक भरतलें. सरेस्पराच्या मंदिरांत हांव एक झर फुटोवन येतली आनी बाबूल रुखांच्या फलक्याक उदक दितली. इजिप्त पाड पडतलो आनी एदोम एक निर्जन अरण जातलो, कित्याक ताणें जुदाच्या भुरग्यांक पिडापीड दिल्या आनी तांच्या देशांत निरपराधी रगत वरयलां. पूण जुदांत लोक सदांकाल वस्ती करतलो आनी जेरुसलेमांत संतती पर्यंत हांव तांच्या रक्ताचें परीक्षण घेतलो आनी कोणाकच ख्यास्त लायलेले शिवाय सोडचो ना. आनी सरेस्पर सियोनांत वस्ती करतलो. देवाचें उतार हें. देवाची उडपकार. तुमी नीतिवंतानो सर्वेस पोरात संतोष पावा. तुमी नीतिवंतानो सर्वेस पोरात संतोष पावा. सर्वेस पोर रासवड चलयता, पृथ्वी उल्हासो. दर्या करावळ्याचे गांव आनंद मगूं. कुपाणी काळोख ताचे नेसन, न्यायनी ताच्या सिंहासनाची बुन्या. तुमी नीतिवंतानो सर्वेस पोरात संतोष पावा. पर्वत मेना बरी करता, पृथ्वीच्या दुनिया मुखार बोळाप ताचें नीतिवंतपण परगडता. सर्व जाणांक ताची महिमा नियाळता. तुमी नीतिवंतानो सर्वेस पोरात संतोष पावा. नीतिवंतांक उसवाड पांकला, आपवंतांक संतोषू देला. तुमी नीतिवंतानो सोम्या थंय संतोष पावा. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. तुमी नीतिवंतानो सर्वेस पोरात संतोष पावा. तुमी नीतिवंतानो
सर्वेस पोरात संतोष पावा. सगळं आमी उबी रावया आनी मिसेस उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 alleluia. देवाचे उतार ऐकून ते पाळतात ती सण सुभागी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू ह्या परी उलोवन आसतना लोकांच्या जमा मदली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाच्या कुशींत तुका वावयल्ली आनी तुका पानू दिल्ली आवय कितली भागी. पूण जेजून म्हळें, हाच्या की देवाचें उतर आयकून तें पाळतात ती चड भागी. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. लोकवासो हाडनायला स्वीकार कर बापा. वायंडकांसो हाडनायला स्वीकार कर बापा. आमकां सांस भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काणी मोगाची. वो तामचेर गुरपेशीव दैवीक देणी सर्गीची. स्वीकार कर ताणी मोगाची. वो तामचेर गुरपेशीव दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पतिदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या आधाराक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फर्मायलय तें बलियव आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमच्या सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक
दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखली आमा समेस्तांचें जिवीत सासणाचें. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेण कश्ट मरण सोंसुंकपेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो, तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला. जिसू नव्या येतलो. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला. जिसू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो वुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड निरगल सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेलांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां
आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये संगाती आनी ती सोपोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतलें आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे मास करेगा साकून पोळे या गोसा काळजाक तुमच्या लागल्याता बघया म्हज्या रक्ता. आमचें काळीज पत्रिका जेसू तुका लालयता. तुजी वाट पळयत आसा तुका घेवन ओडाशेता. आमचें काळीज त्रेका जेसू तुका लालयता. सो कोण मोचे मांस खाता रगत मोचे पियेता तो म्हजे
सवे रावता हांवें ताच्या सांगता आमचें काळी अत्रेता जेजू तुका लालयता तुजी वाट पळयता सा तुका घेवन ओडाशेता आमचें काळी अत्रेता जेजू तुका लालयता तुजी वाट पळयता सा तुका घेवन ओडाशेता तुका देव जिवीत दिता मुजेत एकवटयता चडते दिसा उठयता वैभवान जीव करता आमचें काळी अत्रेता जेजू तुका लालयता तुजी वाट पळयता सा तुका घेवन ओडाशेता आमचें काळी अत्रेता जेजू तुका लालयता. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें खाण जेवण कशें जीवन जेजू घेवंक जेजू सारकीं आमी जावंक फावो असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओळख. सांगतना दया करून मुखार या आनी आमच्या पाद्रा बातावणू तुमची मानाची वात घेया. आज रेतीरेच्या जेवणाक मासली दान दिला. आज मासलेचें जेवण मासली दान दिला अपोलो आयरीन लसरादो मिलार वाडो. तशेंच अनिला विक्टर मेनेझस आनी कुटुंब मूड बेळ्ळे, रिचार्ड लुईस आनी कुटुंब उडपी, प्रवीण पर्ल डेसा कोळालगिरे, नावनाका मूड बेळ्ळे. देखन दिंबे घालया. वेलंकनी साहेबांच्या नांवान आमी करया. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये भोव नितळी अवकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूचे भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका भोगला अदीक वर्ता आनंद उडास करूंक
तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तूं आनीकय सड वाडूंक हांव भोव सड अतिरेकता. ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माय तुज्या आनंद भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटेचेर पातयेवन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार होंदवून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनाती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका दिगज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवां ह्या परी आसात. बरी भलायकी मेळोवंक, बरें काम फावो जावंक, पोडकांनी गूण जावंक, परगांवांत बऱ्या सांबाळेचें काम मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, शिकोवंक मोतीक उजवाड मेळोवंक, जाग्याचें रेकॉर्ड सारकें जावंक, शुगर लेवल नॉर्मल येवंक, पांय दूख गूण जावंक, घरांत एक फावो ती वाट मेळोवंक, कुडींतली मोटाय उणी जावंक, सारको बेस विंचून काडूंक, परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक, आमाल पियोवणें सोडूंक, रीण फारीक जावंक, वायट इश्टागात सोडूंक, किडनी स्टोन गूण जावंक, हार्टाची दूख गूण जावंक, पेंगटाची दूख, गांठीची दूख गूण जावंक, बँक लोन फारीक जावंक, सूख चिंता पयस वसोंक, गर्भांतल्या भुरग्याची वाडावळ सारकी जावंक, खातीची एलर्जी गूण जावंक, बिझनेस बरें जावंक, दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोवंक, काजाराचें कार्य आडकाळिवणें जावंक, कुटुंबांत शांती समाधान, कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, इंजिनियरींग परिक्षेंत पास जावंक, घर जागो विकून वसोंक, हायपर टेन्शन गूण जावंक, नवें घर फावो जावंक, विजा मेळोवंक, केस सडचे रावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, लंग्स कॅन्सर गूण जावंक, तकली गुवळ गूण जावंक, जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावंक, शेळ कोंकली ताप गूण जावंक, कानांत आवाज येवसो रावंक, मागुल्लो उपकार मेळोवंक. ह्या ते सवांक आमची ते सवां मेळोवया आनी आमी सांगता माये लागीं मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावेण काळजांत पेटयल्ल्या सैमवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माई आम्हा बापयां गाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कळी आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. मरिये देवाच्या माई आम्हा बापयां गाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कळी आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माई आम्हा बापयां गाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कळी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयले पावटी वर्त्या मोगान आनी बुद्दीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या पुरोवान सबार परजळीक मोतयाचे जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परजळान वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागुलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाल काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कलती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदर आनी रसला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोप तुजे थंय पावों थी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आस. प्रार्थुया.
येसुम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोंच्या तुझ्या साखरांचे दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्ल्या आत्म्यांक सोकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुजे दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. काकुलदार सम्या बावर्तांच्या बुजोंडदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळायलेगे आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साखरांची जशी तुवें भेट केली सिमोन शामांची तांची तूं बिरमोत पावये सम्या आनी आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दी. जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಬೆನ್ನಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿರಿದಾಗ, ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಬೆನ್ನಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿರಿದಾಗ ಯೂದನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ.
ಅಮ್ಮ ಯೂದನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ, ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ, ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ಲೊಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. Putasawe Angkwar Mori Ashirwadi Amta Jisu Chapovit Kalsa Ama Sarva Di Tuje Ashirwad. Vedam Chemae आम्हा बसत विनंती कर. भाग्यवान खुर्साचे कृपेन निवारण आमचे देवा, आमच्या दुश्मनांतने बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.